Yeah. Blessed. Highly favored. हॅपी न्यू इयर न्हू पहिले आम्ही नव्या वर्षाच्या भितर सरताना कितें तरी बरें शिकोवया न्हू देवान आमकां बरे बरे प्लान दिलेले आसा हाँ अब हमें नए साल में जा रहे हैं ना तब हम भगवान ने हमको वचन अच्छा वचन दिया है वादा किया है वो वादा हमने बोलना चाहिए और बोल के हमारे जीवन में लेना चाहिए हाँ कोंकणी हिंदी में लेंगे स्टार्ट करेंगे हम हाँ प्रार्थना करके फादर साहब बापूच्या पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आम्ही सुरगीच्या बापा आम्ही तुका आर्गान दिन वाचता हे वेळा पासत आनी आयच्या दिसा पासत तुका वखाणटा वो न्यू इयराचो पयलो आयतार आमी तुजें उतर आयकोंक शिकयता आनी आमी जाणा आमकां तुवें जायती प्रॉमिसां जायतें वचन भासावण्यो दिलेल्यो आसा जेजू ते भासावणेचेर थीर रावपाक आमकां तूं शिकयताय तुज्या उतरान आनी आयज तूं आमकां शिकयताय ते सगळ्यांचे आमचे आत्मीक कान आत्मीक दोळे उगडले म्हणजे जेजू ते उतर भितर घेवपाक जे उतर आमकां जीव दिता ते उतर आमकां स्वतंत्र करता जे उतर आमकां तुज्या वाटेन चलयता बरेपणाच्या रस्त्यान चलयता त्या पासत जेजू तुका आमी आर्गां दिता आयच्या वेळा पासत आनी तूं आमकां आयज शिकयताय जें कितें बायबलान आसा आनी आमी कशें चलोंक जाय तें बायबलान देवाच्या उतराचेर त्या पासत हे तुज्या देण्याक पवित्र आत्म्याक उक्त्या देण्याक आमी दिनवासता आनी येवकार दिता आमच्या मदीं आनी तो आसा आमच्या मदीं एक एकल्याच्या मदीं आनी तोच आमकां एक एकल्याक हें कितें शिकयता आमकां तें समजोणी दिता आनी तेच भाशेन आमकां स्वतंत्र करता ही समजोणी आमकां सांडूंक दिना तुजें उतर केन्नाय कोणी कितें सांगलें जाल्यार आमकां तें सांडपाक दिना कित्याक तुजो पवित्र आत्मा आमकां तें जें उतर समजयता तेंच उतर आमकां स्वतंत्र करता आनी आमच्या जिविताचे प्रश्न आयज जायते जाले ते आमचे प्रश्न तर आमकां आन्सर मेळोंक ना पवित्र आत्म्या आयच्या दिसा आमकां सगल्यांक तूं म्हाज्या तोंडांतसून उलयतलय आनी सगल्यांक तेंच्या प्रश्नाचो आन्सर मेळटलो आनी आतां तूं शिकयतलें आमकां तुजें उतर आमचेच कॉयकीनी आमचेच एग्जाम्पलांनी त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन आमेन आयज आमी पळोवया गॅलेशियन्स 1:6 गॅलेस्कराची चीट पावलू गॅलेस्करान कितें सांगता तो पळोवया 1:6 तेजें टॉपिकूच कितें आसा जाणा शुभ वर्तमान एकूच कितें शुभ वर्तमान एकूच कितले आसा शुभ वर्तमान कितले आसा एक आहा उसका टॉपिक है ना हम लोग सिखाएंगे उसका एक वचन है ना ये पवित्र पुस्तक एक ही है बाइबल और नहीं है एक ही है लेकिन हम लोग सोचता है ना कभी कभी वो दूसरा वो दूसरा प्रवचन कर रहा है ये लेकिन बाइबल बोलता है एक ही बाइबल है पवित्र पुस्तक एक ही है एकूच शुभ वर्तमान आमी म्हणटा वो परगट्टा तो परगट्टा कसो ग्रूप जावं पूण एकूच बायबल आमकां सांगता एकूच शुभ वर्तमान मागीर ते एकूच कोणीय तर परगटलें बसून जाल्यार ते एकूच हां फुडें कितें म्हणटा पळोवया देवान तुमकां क्रिस्ताचे दोळे लायन भोगूंक आपयल्या तांकां तितलें वेगी सोडूंक दुसरें कसलेंच दुसरें शुभ वर्तमान तुमी दवरूंक म्हणून म्हाका अजाप दिसता
तांकां एक गॅलेस्कराचो लोक आमच्या भशेन एक आयकताले आनी दुसरेच धरताली, दुसरे वाटेन धांवताली. पावलून तांकां शिकयल्लें तरी ते दुसरे वाटेन. तांकां लागून तांकां सांगता आपणाक अजाप दिसता तुमी दुसरें शुभ वर्तमान घेतलें आनी ते एकूच शुभ वर्तमान म्हणटा तो. आमकां तेच सांगता. आमी कितें करता, रोखडें दुसरें आयकता न्हू. बायबलांतलें तूं आयकता आनी स्वत मानता आमी. आमी शिकतलीं फुडें कशें स्वत मानता आमी बायबलांतलें. खरेंच म्हटल्यार दुसरें शुभ वर्तमान म्हटल्यार नाच. पूण तुमकां गोंडलेलें घालून आनी क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान दुसरें सोदता तसले मनीस तुमचे मदीं उपासल्या. आतां आमच्या मदीं लोक येयलेले आसा दुसरें शुभ वर्तमान परगटपाक. बायबलान कितें बरयलां तेजें दुसरें सांगपाक आमकां लोक येयलेले आसा. येयल्या न्हू, सांगिना हें बायबलान आसा म्हटलेलें तें कितें आमकां दुसरें सांगता न्हू, सांगिना. आनी आमी स्वत मानता, मानिना मानता आमी स्वत. तेका लागून आमकां गरज बायबल शिकपाची. बायबल कितें म्हणटा आमकां वाचपाची गरज न्हू, बायहार्ट करपाची गरज. स्टडी द बायबल म्हणटा तिमोथकार. पावलो तिमोथकारांक सांगता स्टडी करा बायबल. ये वचन है ना बायहार्ट करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, वो बायहार्ट करना. जैसे स्कूल में बच्चा होता है बायहार्ट करता है ना, वैसा ये वचन, ये भगवान का वचन है ना, वो बायहार्ट करना चाहिए. और कोई आएगा हमको ये बताएगा ना ये वचन ऐसा है वैसा है, हम लोग विश्वास नहीं करेंगे. क्योंकि हमारे पास ये बाइबल है ना, वचन है ना, पवित्र पुस्तक, वही हमको उसको बताने के अच्छे रास्ते को उनको भी और हमको भी फायदा पड़ेगा जब हम ये वचन बायहार्ट करेंगे. तब कळटा न्हू. आमी सगळ्यांनी हे देवाचें उतर स्टडी करपाक जाय, बायहार्ट करपाक जाय. कित्याक तें उतर आमकां कितें करता, आमकां स्वतंत्र करता. आनी हे स्वताचे वाटेक कोणी कितें सांगलें जाल्यार आमी आयकची ना आनी आमी पडची ना. पूण आनी तुमकां पोरगोट केला ते शुभ वर्तमान भायर कोणीही आपूण जाय ते तर स्वर्गांतल्यान आयलो एक देवदूत जावन दुसरो एक शुभ वर्तमान परगट करीत जाल्यार देवाचो शिराप तांचेर पडटलो. देवाचो दूत पासून तो तुमकां शुभ वर्तमानाच्या एगेन्स्ट सांगीत, ऑपोजीट सांगीत जाल्यार तुमी स्वत मानूंक जायना. स्वत मानले जाल्यार कितें जाल्यार आमचेर शिराप पडटलो आनी परगट करता पळय तेजेरूय शिराप पडटलो. हे देवाचें उतर सांगता ते जर भाशेन आमी तें शिकयना आनी तेज्या भायर तर आमी शिकयत जाल्यार आमचेर कितें शिराप पडटलो. फुडें सांगता तो आदी आमी सांगलां तेंच आतां आनी एक पावट तुमकां सांगता. तुमी मानून घेतल्यान ते शुभ वर्तमान भायर कोणी दुसरे एक शुभ वर्तमान तुमकां परगट करीत जाल्यार देवाचो शिराप तुमचेर पडटलो. आतां हांव कोणाक मानूंक सोदता सो तुमकां दिसता मनशाक की देवाक मनशाक खुशी करूंक हांव भायर सोदता काय अशें पोरमाणे मनशाकूच खालचेपण करूंक हांवें सोदून जालां. क्रिस्ताचो सेवक हांव जशें मार. कितें म्हणटा आमकां हे शुभ वर्तमान पावलो सांगता एकूच आसा. आनी जर कोण शुभ वर्तमानाच्या बायबलाच्या भायर परगटता तेजेरूय श्राप आनी कोण स्वत मानता तेजेरूय श्राप. तेका लागून आमकां देव कितें सांगता, आपणाची पोरजां कित्याक सांडल्या, कोण सांगता पोरजां कित्याक सांडल्या आपणाची. होसिया 4:6 सांगता लॅक ऑफ नॉलेज. देवाच्या उतराची समजोणी ना म्हणून माझी पोरजां सांडल्या आनी हांगा थंय धांवता, हेजें आयकता तेजें आयकता. कळ्ळें. कित्याक आमी हे देवाचें उतर हे शुभ वर्तमानचें कितें बरयलां न्हू तें आमकां खबर ना म्हणून आमी सांगता. कोणी कितें सांगलें वय आमी स्वत मानता, मानिना. काल 2 दीस जाले म्हाका एक बसीन एक भयण मेळ्ळी आनी ती खंय तरी वचोन येयली आनी ती म्हणून लागली एका पास्टरान न्हू, पास्टर देवाचो मनीस उतर परगटता,
पूण आमी मनशाचे टायटल पळोवन स्वत मानपाक जायना, आमकां बायबलान कितें बरयलां तें स्वत मानूंक जाय. हय म्हणाली हे 2024 न्हू, ह्या हँडिंगाक म्हळ्यार भरपूर कितें जावपाचें आहा. हा म्हटलें हय, खूब जाणां स्वत मानता न्हू, तेंचे स्वत मानला तेंच्यांनी, ते प्रेयराक वता पूण स्वत मानता कित्याक देवाच्या उतरां नकळो न्हू. हांवें म्हटलें पळय ही भिरांतीची उतरां, भिरांत येवंक ना तुमकां, आतां भिरांत येवंक ना. आवय 2024 वर्सान अशें जातलें, हा पयलींच भिरांत. जेजू प्रवचन करतालो थंय भिरांत येताली. आतां बायबल वाचतना कोणाक तरी भिरांत येता? जेजून बरोवन दवरला तर भिरांत येता? जेजून असले प्रोफेसी केल्या बायबलान आसा? हे बायबलान भायर न्हू. आनी आमकां कितें सांगता, एकूच शुभवर्तमान आहा आनी कोण पोरगोडटा तेजे श्राप आनी स्वत मानता तेजेरूच श्राप. आमी तो स्वत मानता 2024 हय कितें जातलें म्हणून आमी स्वत मानताले, कितें जालें? आमचे श्राप न्हू, आमचेरूच श्राप न्हू. कित्याक आमी स्वत मानले? कित्याक आमकां हें देवाच्या उतराची समजून येना? जेजू पोरगोट्यालो तेन्ना कोणाकूच भिरांत येवंक ना. हाँ 2 दिन पहले एक बहन मिली थी बस में. वो बोल रही थी किसी ने, पास्टर ने एक प्रोफेसी किया है, प्रोफेसी उसने कुछ बोला है, भविष्यवाणी की है. और 2024 है ना, वो 24 साल है ना, 2 साल 24, वो खत्म होने के पहले कोई बीमारी आएगी. हाँ मैंने सुना और बोली पवित्र पुस्तक में है, जब यीशु प्रवचन कर रहा था ना, वो किसी को डर का बात नहीं बताया था. नहीं, तुमने वचन पढ़ा है ना, किसी पे देखा यीशु ने कुछ बोला वो डर आ गया? नहीं नो, ये मैसेज सुन के, ये भविष्यवाणी सुन के हमको सबको डर आया ना. लेकिन पवित्र पुस्तक हमें लिखकर रखा है, हमको भगवान ने कोई डर का आत्मा नहीं दिया है. तो यीशु हमको डर का बातें बताया भी नहीं बाइबल ने. मैंने उसको बताया वो बातें उधर किधर है, डर का है, डर आता है. तो ऐसा देखने रही, गुस्से से देख रही. मैंने नहीं किया, मैंने बताया उसको पवित्र पुस्तक में लिखा है यीशु जब मरा है ना क्रूस पे, तब हमारी सब बीमारी आने वाली है, आया है और आके गई है. वो सब बीमारी क्रूस पे लेके मरा है, ऐसा लिखा है. हम क्यों उसके विश्वास रखता है? हमको ये सच्चाई मालूम नहीं, इसलिए उस पे हम सच्चाई को ये करता है. मालूम पड़ गया ना. आयन तिका कितें सांगले, मॅथ्यू 8:17 रहा, जेजून आमची पेस पिडा रोग घेवन मेलो. केन्ना तो खुर्सार मेला तेन्ना आमचे दुयेंस येवपाचें आसा, येयलेलें आसा आनी येवन गेला. ते दुयेंस ऑलरेडी खुर्सार घेवन मेलेलें आसा. सो ते परते येवचें ना. कित्याक जेजून हें बरयलां आनी जेजू आमकां केन्नाच न्हू असले प्रोफेसी करूंक ना. जेजून बायबलान असले कांय फुडें कितें जातलें भिरांतीचे उतरां उलोवंक ना. हे येतलें तें येतलें, दुयेंस ऑलरेडी घेवन मेला तो. सो हांवें ताका सांगलें, ताका राग येयलो पूण ना, ते ओगी रावले. हांवें ताका चड हें करूंक ना, पण सांगलें पळय आमी कितें सांगता न्हू लोकांक, तेचेर डिपेंड आहा लोक आमचे ती भिरांत, आनी आमी तांकां भिरांतीन घालतले आनी तांकां मरणाक पावयतली. कित्याक लागून हें हांव स्वत मानिना जाणां. लॉकडावनाच्या टायमार जाणा आमी कितल्यो मिस्टेकी केल्या. आमकां न्यूज येताले तेन्ना आमी सगळीं भिरांतीन बोललेली. हांव बोललेली सांगता हें कित्याक बोललेली, हें देवाच्या उतराची समजणी नासली म्हाका. आनी तें कितें जालें, प्रॉब्स 18:21 कितें सांगता आमकां, आमचे जिबेर सगळी पदवी आसा. जे कितें आमी उलयता तें आमी उलोवंक लागली न्हू. वायरस येतलो, हें जातलो, तो जातलो. आनी ही मिस्टेक आमकां आतां परती करूंक जाय मिस्टेक आमकां ही परती, नाजाल्यार आमी सगळें आतांच उलोवंक जाय, कांयच येवचें ना जेजूच्या नांवान. आनी तेन्ना आमकां अशें रडोंक येतालें, कित्याक लोक मरतालो न्हू, लोक. थोडो लोक देवाचे उतर नकळो जावन मेलो. हा कोण ब्लेम जाली? आमी ब्लेम जाली न्हू. आमी देवान वेचून काडलेली पोरजां वचोन ते पोरगो दिवंक ना देवाचें उतर जे कितें आसा तें, आनी ती मेली.
आता तेच सांगताय नाका न्हू. सो आमी आतां सगळीं जाणां म्हाका अशें कोणी सांगलें न्हू म्हाका सारकें कळना कितें जाता भितरसून सारकें. हांव कशी तोगी रावना. एके सुवातेर आमकां प्रेयर सर्वीस आसली. थंयसर ती म्हणटाली कितें जाणा एक ऑथॉरिटी आहा तेका. तेणी सांगलां म्हणलें हय दुयेंसाची प्रोपोसी केल्या. हांवें ताका डायरेक्ट सांगलें मॅथ्यू 17 तिका दाखयलें खंय आसा काय म्हटलें दुयेंस फुडें येवपाचें आसात. तिकाय राग येयलो आनी तिणें आमकां आनीक आफोकूच ना. कित्याक सोत न्हू सोत मातशें कितें आतां खातोत आमचें वडपण. तेका लागून आमी सोत आहा तें परगटूंक जाय कोणाक भिवंक जायना. कित्याक हें सोतूच आमकां स्वतंत्र करता. आतां आमकां स्वतंत्र करूंक ना. हें देवाचें उतर भिरांत येयली ती वचोंक ना. जायत्या जाणांची भिरांत वयतली कित्याक जेजून ऑलरेडी खुर्सार घेवन मेलोलो आसा. मोरतलो परत आमी ताका मारूंक सोदता. हे उतर आमी इतले गोड धरून तेका लागून आमकां पावलू गॅलेस्कराच्या चिटीन बरोवन दाखयला तुमी एकूच शुभवर्तमान सोत मानात. जें कितें बरयलां पळय तें सोत मानात. आतां कोणूच प्रोफेसी करचो ना. ओल्ड टेस्टिमेंटान आतां आमकां देवान पवित्र आत्मो दिला. फुकट देणे दिला आनी पवित्र आत्मा आमचे सुदेशी उलयता. कितें बायबलान आहा तेंच उलयतलो तो. पवित्र आत्मा तेच्या भायर कांयच उलयना. आदले ते प्रोफेसी जाल्यार ते ओल्ड टेस्टिमेंटान. आतां आमकां देवान मरोन जेजून पवित्र आत्मो दिला. पवित्र आत्मो दिला न्हू आमकां सगळ्यांक. जॉन 14:26 पळोवया. गो वाच गो. ना जॉन गॉस्पल ऑफ जॉन. पूण बाप तुमचे नांवान तुमकां धाडटलो तो शरार्थी म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळं तुमच्या मनान हाडटलो. कितें सांगता आमकां बाप म्हज्या नांवान तुमकां धाडटलो तो पूण शरार्थी. एक बापूय आमचो सर्गीचो बापूय जेजू तेजे कडेन मागतलो. जेजू आसलो तेन्ना आमचे कडेन कितें जातालो जेजू एक प्लेसीर आसतालो दुसरे प्लेसीर ना न्हू. सो जेजू म्हणटा आपूण वयतलो सरकारांतल्यान तुमकां एक शरार्थी एक हेल्पर मजतदार तुमकां धाडटलो आनी तो तुमकां कितें करतलो सगळें शिकयतलो. पवित्र आत्मा तुमकां शिकयतलो सगळें शिकयतलो. हांवें तुमकां शिकयलां तें सगळोच शिकयलां. जेजून आमकां कितें शिकयलां तें आमकां तो उगडासा काडटलो. आमकां शिकोवंक जाय देवाचें उतर. आमी गेले आनी पवित्र आत्मा आमकां उगडासा काडटलो तें ना. आमी शिकयलां तेणी आमकां तें आमकां तो उगडासा काडटलो. कोण पवित्र आत्मा. आनी आमच्या तोंडानसून कोण उलयतलो पवित्र आत्मा उलयतलो. प्रोफेसी कोण करचो ना. आतां पवित्र आत्मा जें कितें बायबलान आसा तेंच आमकां शिकयतलो. तो शिकयला पळय तेंच तुमकां शिकयतलो म्हणटा. कितें शिकयलां पळय तेंच. तेच्या भायर तो आमकां कांय शिकयचो ना. हे प्रोफेसी बीन आमकां तो दिवचो ना. कित्याक तो पवित्र आत्मा स्वताचो पवित्र आत्मा आनी जेजून आमकां दिला तो एक हेल्पर. तो आमकां पवित्र पुस्तकान कितें आसा तेंच शिकयतलो. आतां न्हू शीस आसले जेजूचे शीस आसले न्हू सगळे. तांकां शिकयलें जेजून तेंच्या वांगडा रावन. पूण तांकां उडास नासलो. तेन्ना तेंचेर पवित्र आत्मा येयलो. पिटर पयलींच उबो रावलो. तो पिटर भिरांतीन भरलेलो तो न्हू. पिटरूच उबो रावलो आनी कितें परगटलें तेणी तांकां जेजून कितें शिकयल्लें तेंच तेंच्या उडासा काडलें आनी तेंच परगटूंक लागलो तो. हय न्हू. तशेंच आमी जें कितें शिकतलीं न्हू तेंच आमी परगटतलीं. पवित्र आत्मा आमच्या तोंडांतसून उलयतलो. कसलेच प्रोफेसी ना फक्त बायबलांतलें उतर उलयतलो. ये वचन बोलता है हमको यीशु जब था ना यीशु बोल रहा था मैं भगवान के पास जाऊंगा मेरे पिताजी के पास और तुमको एक हेल्पर शरारती सहायक भेजेगा. वो तुमको सिखाएगा जब जे वचन में है वही तुमको याद दिलाएगा. हमको सीखना पड़ेगा वो बाइबल ना ये पवित्र पुस्तक सीखना पड़ेगा. वही हमको पवित्र आत्मा याद करेगा. वो कोई प्रोफेसी नहीं देगा. वो बाइबल में जो कुछ है ना वही हमारे मुंह से एक कौन प्रीच कर रहा है ना
पास्ट भविष्यवाणी कर रहा है ना, उसके मुंह से वही बोलेगा जो वचन में है, दूसरा कोई नहीं बोलेगा वो। इसलिए वो बोलता है पवित्र पुस्तक हमको एक ही शुभ वर्तमान है और शुभ वर्तमान नहीं है, एक ही, वही हमको प्रीच करना है, भविष्यवाणी करनी है। हाँ, इसलिए हमको ये बार बार मैं बोलती हूँ, इसलिए हमको ये वचन पढ़ना है और आज बाहर करना है, बार बार बोल के हमें ये करना है। यही वचन हमको किसी मुसीबत में बाहर निकलेगा। और जो पवित्र आत्मा आमका दिला तो फुकट दिला, त्याचो आम्ही यूज करूंक जाय, त्याचो वापर करूंक जाय। आमकां तो शिकयतलो, जे कितें पवित्र बापान आमकां बरोवन शिकयलेलें आसा तेंच आमच्या तोंडांत उलयतलो आनी कितेंच उलोवचो ना। पूण आमी स्वत मानता न्हू, हेजेर तेजेर मानता न्हू, इवन आमी डॉक्टर रिपोर्टाचेर सारके स्वत मानता। सकाळी एक भयण दोगा मनशाची खबर सांगताली, दोगा मनशां डॉक्टरा कडेन गेली म्हणून, एकल्या मनशाक सांगलें तुका दुयेंस आहा, एक दुयेंस आहा तुका, दुयेंसाचें नांव सांगलें, ते भियाले आनी बेडीर, कित्याक तेका खबर ना न्हू शुभ वर्तमान, हें देवाचें उतर खबर ना म्हणून ते सोमतें आयकलें आनी भिरांतीन भरले। दुसरी भयणीक सांगलें तशेंच दुयेंस, दुसरी भयण हांसपाक लागली, कित्याक तिका हें शुभ वर्तमान खबर आसलें। 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी हांव ऑलरेडी बरी जाल्या, डॉक्टर कितें सांगू, हें शुभ वर्तमान बरयलां न्हू, हें स्वत कितें बरयलां पळय तें एकूच शुभ वर्तमान, आनी ते डॉक्टरान दुयेंस सांगलां तें बरोवंक ना न्हू, तुका हें दुयेंस आहा, तुका तें दुयेंस आहा, बायबलान आसा ना न्हू, बायबलान ऑलरेडी दुयेंस आपणें खुर्सार घेवन मेलोलो आसा, तेज्या गायांनी आमी बरी जाल्या स्वत न्हू। सो आमी कितें स्वत मानूंक जाय, जें कितें बरयलां पळय तेंच, ना जाल्यार आमकां दुसरें कितें तर कोणी सांगीत, दुसरें कोणी आमकां शुभ वर्तमानाच्या भायर कितें सांगीत जाल्यार आमच्या काळजान कितें जातलें, भिरांत येतलें। आनी देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिला, 2 Timothy 1:7 सांगता, आमकां देवान भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना, खोटायेन पदवीन बोतातो, मोगान बोतातो आनी स्थिर मनाचो देवान आमकां आत्मो दिलोलो आसा। आमी कितें करता, भिरांतीची उतरां घेता आनी आमच्या जिवितान तेच घडटा। आतां आमी जॉबाचेर चॅप्टर जाणा, जॉब 1 जॉबाचेर सगळीं जाणां म्हणटा जॉबाक देंवचारान नाडलो न्हू, जॉबाक कोणी नाडलो, देंवचारान नाडलो म्हणटा न्हू, पूण बायबल आमकां तसो सांगिना। तो कितें करी जाणा, जॉबाक भुरगीं आसलीं, 7 चेडे आनी 3 चेडवां, कितें तेका भुरगीं आसलीं आनी ते भुरगे चेडे कितें करताले, रातचे तेंचे पार्टी करताले भयणांक घेवन, आनी जॉबाच्या काळजान भिरांत आसली, तरी तो देवाक सॅक्रिफायस करतालो, देवाचे मागणे करतालो, देवाक भुरग्यांक लागून आपल्याचे मागणे करतालो, पूण तेंच्या काळजान कितें आसली, भिरांत, आनी ते भिरांती वरवीं तो देवा कडेन मागणे करतालो। आमी मागणे करता, आमी भिरांतीन करता, आनी ते मागणे सुफोल, कांय फायदो ना ते मागणे करून। जर तुज्या काळजान भिरांत आसा, दुबाव आसा जाल्यार कांयच फायदो ना ते मागणे करून। आमकां जॉब स्टेट सांगता, जॉब 3:25 कित्याक आपणा कडेन हें घडलें तें, हांगा घालताले घाला खुर्ची 25 तितून तेणे आन्सर दिला, आपणाक देंवचारान नाडला काय कितें। आमी म्हणटा सगळीं न्हू जॉबाक कोणी नाडला, देंवचारान म्हणटा न्हू आमी, पूण जॉबूच आमकां आन्सर दिता हांगा 3:25 जॉब 3:25 आमकां आन्सर दिता। प्रेज द लॉर्ड। कितें सांगता पळय, हांव भियेता तेच म्हजे सवय घडटा, कितें म्हणटा, आपूण भियेता, जॉब भियेतालो न्हू आपल्या भुरग्यांक लागून, भुरगीं अशीं जायत काय तशीं जायत, तो भिरांतालो। आमी सगळ्यांनी जाणा, कोणी तरी जॉबाक कसो देंवचारान नाडलो,
जॉबाक देंवचारान कित्याक नाडलो तो भिरांतीची उतरां उलयला म्हणून तो भिरांत धरला म्हणून देंवचाराक तेच्या भितर चान्स पडलो जॉबाच्या भितर न्हू देंवचाराक येवपाक देवान एंट्री दिवंक नासली आमकांय देवान एंट्री दिवंक ना आमी ते पळोवया तेका न्हू सारको वेदो घातलेलो आसलो देवान पळय तो म्हणटा म्हाका कापरो हाडटा तेच म्हजी सवय घडटा जे म्हाका भिरांत येता आनी भिरांतीन हांव कापरो येता न्हू तेच म्हजे सवय घडटा देंवचाराक लागून आमी सगळीं म्हणटा हें देंवचाराक लागून जालें म्हाजे कडेन हें जें देंवचाराक लागून न्हू देंवचाराक देवान आमचेर पदवी दिवंक ना देंवचाराक राज करपाक आमचेर पदवी दिवंक ना आमकां देंवचाराचेर राज करपाक पदवी दिल्या आमकां जिबेर पदवी दिलेली आसा पूण आमी देंवचाराचेर घालता सगळे आमकां ते खबर ना जॉब खूब सांगता आपणाक हेणी देंवचाराक नाडोवंक ना आपणाची भिरांत कापरो हे म्हाजे सवय घोडले एकाच दिसाक तेजे सगळे काबार जाले पळय आमकांय न्हू देवान तसोच वेदो घातलेलो आहा जॉबान असो म्हणटा तो जॉब उलयता आसतना तो म्हणटा देंवचार सर्वेश्वराक तो तुका बेश्टोच भियाता म्हणटा पळय जॉब 1:9 म्हणटा सैतानाक जबाब दिलो पूण जॉब फुकटसो देवाक भियाता फुकटसो कित्याक भियाता म्हणटा देवाक जॉब कित्याक ताचे भोंवतणी आनी ताच्या घरा भोंवतणी आनी सगळ्या त्याच्या भाटा वचय भोंवतणी तुवें एक वय घालूंक ना तो करता ताचे तूं त्याने तुजे आशिर्वाद घातला आनी सगळो गांव ताच्या हिरांनी भरोन वता पळय कितें सांगता देवूय आमकां तोच देवानूय आमकां सगळें आमचे फॅमिलीक आमच्या भाटा बेटाचेर देवान एक प्रोटेक्शन म्हणजे वय घातलेली आसा एक पोरसूक कशें दुरीक कशें घातलेलें आसा तेच्या भितर देंवचाराक येवंक एंट्री ना इतलो वेदो आसा आमकां आसा वय प्रोटेक्शन आसा देवाचें आमकां देवाचें इतलें प्रोटेक्शन आसा जोण एकल्यान जे सोत मानता देवाच्या उतराचेर सोत मानता तांकां सारकें एक दुरीक घातलेलें आसा देवान त्या दुर्गा भितर देंवचार येवं शकना आतां जॉबाच्या भितर देंवचार येवं शकना पळय कितें सांगता तुज्या तुवें ताका वयस घालूंक ना तो तुका कित्याक भियेता तुवें ताका सगळे तुज्या भाटा बेसाचेर सगळ्याचेर तुजो हें घातलेलो आसा एक दुरीक प्रोटेक्शन घातलेलें आसा देंवचाराक भितर येवंक ना पूण तो देंवचार कसो भितर सरलो कोण सांगता तेणी भिरांत धरली तेका लागून तेणी भुरग्यांची भिरांत धरली फक्त चेडवांची तेका तो कितें तरी हें जालें चिंतना आयल्यान तेणी भिरांत धरली आमी कसल्या कारणाचेर तो भिरांत धरता जाल्यार वेद्या भितर भिरांत ताका वाट करता देवान आमकां सगळ्यांक इतलो व्हडलो वेदो घातलो इतलें प्रोटेक्शन दिलेलें आसा पूण ते हे भितर कसो देंवचार येता आमच्या भितर कितें वायट येता जे देवाच्या उतराच्या आड आसा तेन्नाच तो आमच्या भितर सरता आनी मागीर जाता मागीर देंवचारान न्हू पूण हांव ब्लेम आसा तेका लागून देव म्हणटा आमकां चोत्रायेन म्हजी उतरां आयक तांकां दोळ्या मुखार दवर प्रभो 4:20 कित्याक सांगता तो देंवचार आमचे भोंवतणी फिरत आसा सगळे भोंवतणी आमचे फिरत आसा तो पळयता आमी केन्ना उतर भायर काडटा काय म्हणून भिरांतीची उतरां हो वायट देवाच्या उतराची हाड उतरां काडटा काय भायर म्हणून तो पळयता तेका लागून आमकां चतूर रावंक जाय कितें आमी उलयता आनी कितें आमी चिंतता कळटा देंवचार कसो भितर सरता तो एक पवित्र पुस्तक में एक जॉब नाम का एक आदमी है उसको 3 लड़कियां 7 लड़के थे बच्चे थे और उस भगवान का रोज प्रार्थना करता था लेकिन एक डर अंदर रखे वो प्रार्थना कर रहा था और एक दिन उनका सब गया क्योंकि वो बोलता है शैतान आके लेके गया लेकिन शैतान लाके ले गया
उसका डर था ना, वही उसको रास्ता किया शैतान को अंदर आने के लिए। एक दिन शैतान ने उसका सब खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। और जॉब बोलता है किसी ने नहीं, मेरा डर वही मेरे को ये सब कुछ नष्ट करने के लिए डर ने किया है, किसी ने नहीं किया है। भगवान ने हमको, जो कौन विश्वास रखता है ना वचन पे, उसको ना उसने एक कवच दिया है, कवच, सुरक्षा, सुरक्षा दीवार रखा है। सब हमारे फैमिली को जब हम विश्वास रखता है ना, सबको उसने एक दीवार रखा है। हमारे फैमिली को, हमारे काम और झाड़े और कोई काम में उसने सब आशीर्वाद रखा है। उसका डर ने ना उसका सब एक दिन एक सब खत्म गया, क्योंकि ये दीवार था ना, उसे रास्ता नहीं था। भगवान ने रास्ता नहीं रखा था और शैतान को अंदर आने के लिए। लेकिन वो जॉब ने जब डर बोला ना, उसी टाइम उसको रास्ता हो गया। डर उसको अंदर आया, उसी टाइम को उसको रास्ता हो गया और अंदर आके वो सब नष्ट कर दिया। हमारा भी ऐसा ही होता है, जब हम डर रख के प्रार्थना करता है ना किसी पे, वही डर शैतान को अंदर आने के लिए रास्ता देता है, वही हमारा कुछ करता है, नष्ट करता है, वही। भगवान नहीं, भगवान हमारा कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने हमको सब अच्छा दिया है, अच्छा जीवन दिया है। अच्छा जीवन हम लोग नहीं देखता है, क्योंकि हम ये वचन के अनुसार बोलता है, इसलिए। हांव एक सांगता, धर भिरान कशें काम करता। म्हाजे कडेन देवाचें उतर तितलें नासलें, पूण जाणा आसलें हांव। पूण तरी न्हू एकदां न्हू जायतीं वर्सां जालीं, चिकन गुनिया म्हणून कोणी आयकलां? दुयेंस येयलें, चिकन गुनिया। आनी म्हाज्या फ्रेंडान म्हाका सांगलें आपणाच्या आवयक चिकन गुनिया आयला, आनी ते एकल्याक येयल्या, सगळे फॅमिलीक येता, फॅमिलीक येता। म्हाज्या काळजान भिरांत येयली। कित्याक भिरांत येयली? आयकलें न्हू हांवें। आनी आमगेर आतां आमकां पेरंट्स नासली, हेवनान गेल्या, आनी आमी तिगात न्हू भाव भयणां। आतां आमकां तिगांयकूय येयले जाल्यार कोण पळयतलो आमकां? ही भिरांत आमकां सोडली म्हणून जाणा। भिरांतीन पयलीं म्हज्या भयणीक येयलो चिकन गुनिया, भिरांत ही मागीर म्हज्या भावाक येयलो। आतां म्हाका येवच्या पयलीं म्हाका म्हाजे पांय दुखोवंक लागले, म्हाका कळ्ळें, हांवें तेंची टॅबलेटां पयलीं घेतली, जेजूचें रगत आनी मांस म्हणून। कित्याक म्हाका कळ्ळें न्हू, म्हाका येतलें तिगांयकू, आनी उलयलां न्हू, हांव भियालां न्हू, ते गल्लें म्हजें सगळें। म्हाका, हांव कोणाक ब्लेम करूं शकना न्हू। जर हांवें तेन्नाच म्हटलेलें, Psalms 91 आमकां म्हणटा न्हू, 10,000 जावन पडटले, 1000 जावन तुज्या सायडीक पळय, तुका कांय जावचें ना। ते जर म्हटलं हांवें, जाल्यार म्हाका येवचें नासलें दुयेंस। कित्याक सांगता जाणा, थोड्या म्हयन्यांनी न्हू, एका वर्सा भायर दिसता, दोळे येयले, सो आयज न्हू दोळे तांबडे जाता ते म्हणलो, भाव आमचे, आमकां फंक्शन आसा आनी आमचें घर आसा ओल्ड, थंय तो आमकां सगळ्यांक म्हळ्यार दोळे येयले आनी आमकां येतलो। आतां म्हाका, हांव सोयरानान येयलें, हांवें म्हटलें आमकां हे दोळे येवचे ना, म्हणजे येवचे ना, कित्याक जेजून सांगलां तुज्या सायडीक 10,000 पडटले, 1000 जावन पडले, तुका कांय जावचें ना। खरेंच सांगता, आमचे प्रोग्राम अटेंड करून येयले, कांयच आमकां तिगांकूय दोळे येवंक ना। कित्याक? भिरांतीक एंट्री दिवंक ना न्हू। भिरांतीक जेन्ना आमी एंट्री दिता न्हू, तें आमचें सगळें घडोवपूच जाय। आमकां भिरांत येवची ना न्हू, येतली, पूण आमी उलोवपाक जाय। कितें? 2 Timothy 1:7 देवान म्हाका, God has not given me a spirit of fear, but power, love and sound mind. आमी उलोवपाक जाय न्हू, आमी उलोवंक ना, आनी ती भिरांत आमचेर काम केलें। म्हाजे पयले चिकन गुनियाक कोणें भिरांतीन काम केलें, कित्याक? हांव भियाली न्हू। पूण देव आमकां सोडिना, देवान आमकां सारकें कोण तरी येवंक ना, देव आमकां सप्लाय करतालो, उठोवंक एकल्याक तरी घोटां दितालो रांदूंक। कित्याक? देव आमकां सोडिना। जरी आमी वायट रस्त्यार पासून गेलो, देव आमकां सोडिना। तेणी प्रॉमिस केला ऑलरेडी, हांव तुका सोडचो ना आनी सांगचो ना। तो आपल्या उतराक सारको विश्वासी आसा। आमी आसा उतराक विश्वासी? आमी चुकता न्हू केन्ना केन्ना। हांवूच पळय देवाच्या उतरान आसून हांवेनूच भिरांत घेतली आनी तो चिकन गुनियांक आफोवन हाडलो न्हू। आमी चुकता।
पूण देव आपल्या उतराक सदांच विश्वास तेणी तर तुका सांगला सोडचो ना आनी सांडचो ना, तो केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचो ना. आमकां एग्जाम्पल आसा, आदमान आनी एवीन पातक केलो, देवान ताका सांगला ही देवा कडसून मनीस पयस केलो, पूण देव ताका सोडून येयलो कित्याक तेणी प्रॉमिस केला आपूण तुमकां सोडचो ना आनी सांडचो ना. आतां जरी हांवें ते भिरांतीची उतरां उलयली, देवान म्हाका सांगला ना, देव येयलो म्हज्या आदाराक. जरी आमी चुकता पूण आमी सोयरानान येवन देवा कडेन येवपाची गरज आसा आमकां. एक दिन ऐसा हुआ, मैंने भी डर लिया और डर ने मेरे अंदर काम किया. एक चिकनगुनिया एक बीमारी आई थी कुछ बरस पहले. किसी ने मुझे को बताया वो चिकनगुनिया बीमारी आई है, एक को आई तो सब फैमिली में आएगा. मेरे अंदर डर आ गया क्योंकि मेरे पिताजी और माँ नहीं थी मेरे को, नहीं, इसलिए डर आ गया. हम लोग 3 थे, बहन, 2 बहन और एक भाई. हम 3 लोग थे ना, हमको आएगा तो हम क्या करेंगे, वो डर निकल गया. वही डर मेरे फैमिली को, मेरे बहन को पहले आया, भाई को, बाद में मेरे को, तीनों को चिकनगुनिया आया. क्यों? मैंने डर लिया ना. मैंने तो उसी टाइम बोला था नहीं मेरे को नहीं आएगा, चिकनगुनिया नहीं आएगा. यीशु ने सब लेके क्रूस पे मरा है और यीशु ने बोला है तेरे दाहिने में 10,000 गिर पड़ेंगे और 1,000 गिर पड़ेंगे. वही बोला तो मैंने वचन नहीं आएगा, मेरे को बीमार वो नहीं आएगा था, लेकिन मैंने डर की बातें की है ना, वही मेरे को बीमारी आई, मेरे फैमिली में भी आई. 1 बरस के बाद दूसरी बीमारी आई आंखों का. और मेरा भाई बोलने लगा, मेरे फैमिली को आई थी, उधर जाना है हमको, प्रोग्राम था. वो बोलने लगा हमको अभी वो आंखों की बीमारी आएगी. तब मैंने ना नहीं, हमको नहीं आएगी वो बीमारी. भगवान ने बोला है 10,000 इस साइड में 10,000 गिर पड़ेंगे, लेकिन हमको कुछ नहीं होगा. हम उसको जाके आए, हमको वो बीमारी नहीं आई क्योंकि हमने डर नहीं लिया. पवित्र पुस्तक में लिख के रखा है, भगवान ने, यीशु ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है. हाँ, हमने बोलना चाहिए. वही ना, अभी वो कोविड वायरस आया था ना, कोरोना आया था ना, उसी टाइम एक मुस्लिम लड़की थी, उसकी डिलीवरी हुई थी, उसको कोरोना हुआ था. उसका बच्ची थी, उसको उस साइड में वो हॉस्पिटल में थी. किसी ने मेरे को नंबर दिया था उसका. मैंने उसको पहली बार बोला डरना मत, ये बीमारी को डरना मत. भगवान ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया है. तेरे अंदर है वो आत्मा, ये बीमारी से बढ़कर है, ऐसा बोलो. ये भगवान ने तेरे अंदर जो आत्मा दिया है वो बढ़कर है ये बीमारी से. उसको बोला डरना मत. उसको बोल के मैंने प्रभु यीशु क्यों आया उसको बताया. सबके लिए आया है प्रभु यीशु, सबके लिए, मनुष्य के लिए मरा है, एक अच्छा जीवन देने के लिए. वो बोला उसने उसको, और मैंने बोला उसको 1 पीटर 2:24, यीशु के गाँवों से 1 पत्रस 2:24, यीशु के गाँवों से मुझे चंगाई मिल रही है, मिलेगी नहीं. वो बोलने उसके साथ मैं बोल रही थी और उसको रखा, और मैं उसको रोज फोन कर रही थी. मैंने बोला डर आया? नहीं दीदी, तुमने जब से मेरे को बोला मेरे अंदर है वो डर के बढ़कर है, उसी टाइम से मेरा डर गया. वो कांप रही थी जब डॉक्टर ने बोला उसको ना तुमको वायरस हुआ है, वो कांप रही थी, बोल रही थी मेरे को मैं कांप रही. तुमने जब तुम्हारे मुंह से जब भगवान ने वचन बोला ना डर का आत्मा नहीं, वही से मेरे को छुटकारा मिल गया. और 4 दिन में उसको बच्चा उसके साथ दिया, बच्ची. क्योंकि हमको डर का आत्मा नहीं दिया है. अभी कोई किसी ने बताया बीमारी आएगी, डरना मत, वचन बोलना. मालूम पड़ गया ना? हाँ, समजता है ना? हाँ. तेका लागून सांगता आमकां देव भियो 365 days न्हू, बायबलान बरयला भियो नाका.
आपूण तुमच्या वांगडा आहा, भिवू नाका, हांव तुमकां सारवार, हांव तुज्या वांगडा आसा, तुका हांव पळयता थंय तुज्या बरोबर आसा, खंय वता आमी तेज्या बरोबर आसा, आमच्या बरोबर देव आसा. आमकां बरयला न्हू सदांच, ते आमी भिवूंक जायना. आतां आमी जायती दुयेंसां आयकोता न्हू, जायती तरेतरेची नांवां केन्ना आयकूंक ना म्हणटाली. आमची आजी, म्हाजी नानी आसली, ती म्हणटाली हांवें न्ही म्हाज्या ल्हानपणांत दुयेंसाची नांवांच आयकूंक ना. आमी आयकलेली थोडी. आतां म्हणटा तरेतरेची नांवां येता. कित्याक येता? आमकां हांव देवाचें उतरूच खबर ना. जेजून ऑलरेडी खुर्सार घेवन मेला म्हणून ती दुयेंसां, आनी आमी स्वत मानता आनी उलयता आनी ती जाता. आदलो लोक तुका दुयेंसाची नांवांच घेयनासलो. आतां ती सांगताली म्हाका कितें, आमी केन्नाच उलयनासली आनी कांय ना. आमचें कितें घेतलें गांवठी वखदां जाली आमी बरी. ती खालती आसली, खालती. जरी तेंचे कडेन देवाचें उतर नासलें जाल्यार खालतीपणान ती सांगताली. म्हजीच आई म्हाका ल्हान आसतना, बाय कोणी कितें म्हटलें न्हू, सोसूंक जाय, ठप ठप करून दिवंक जायना, सोसूंक जाय. खंय वचना सोंसता तें देव पळयता. कित्याक तेंकां देवाचें उतर जर नासल्यार तेंचें खालतेपण तेंचे कडेन देव उलयतालो तेंच्या तोंडान. खालतेपण न्हू. ती कोणा कडेन झगडोंक वचनासली. आनी हांव हें जाणा तें जाणा तेंचें कांय ना. कोणी कितें सांगलें वय, कोणी कितें म्हटलें जाल्यार ती रोखडीच माफ करताले. आमच्या आतां जनरेशन माफ करता. वखसोणें आसा, मोग आसा. देव म्हणटा मोग आसा थंय. गॅलेशियन्स 5:9 दिसता का 6:9. भावार्थ आसा थंय देव आसा, मोग आसा थंय देव आसा. भावार्थ काम करता. आमच्या भितर जर मोगूच ना, देव कितें काम करतलो आनी भावार्थ कितें काम करतलो आमच्या भितर? आदल्या हितून कितें आसतालें, आदल्या जनरेशनाचेर मोग आसतालो न्हू. एकूच आसलो तेंचो, मोग आसलो. आनी देव थंय भावार्थान तेंच्या भितर कामां करतालो. भुरगीं कितलीं आसतालीं? 2? हांव आमच्या छता कडेन 18 जाणां भुरगीं, 18. हांव तेजे केन्ना म्हाका आई सांगताली न्हू, 18 जाणां भुरगीं. हांव तिका आतां आवयक तेजे पळोवंक रावलें, आतां कितली बरी आसतली, मोठी बीन आसतली न्हू. 18 जाणां भुरगीं म्हणजे इमॅजिन हांवें केल्यार बरी आसतली चड. ती भारी. हांव म्हणटाली हिनी 18 जाणां भुरगीं घेता. हय बाय म्हणटाली ती गोड सारकी. म्हणजे आनी ती 18 जाणां भुरगीं तेंचें काम कितें आसलें? व्हडलो ऑफिसर आसलो. जोत घालतालो आमच्या शेतान. आनी जोत केन्ना सिजनाक न्हू, सदांच घालता कोण? पूण थोडी देव पोसतालो न्हू. कित्याक तेंच्या भितर मोग आसलो, भावार्थ आसलो, मोग आसलो तेंच्या भितर. आनी थंय देव काम करतालो भावार्थान. आतां आमकां भंय दिसता. कित्याक आमकां देवाचेर विश्वास ना आनी आमी मोगूय धरूंक सोदिना. आमी रोखडी झगडटा, थंय देव रावना. पवित्र पुस्तक ऐसा बोलता है, जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ भगवान होता है, वहाँ विश्वास होता है. और भगवान विश्वास से काम करता है हमारे साथ. जब हमारे परिवार में प्रेम होता है, भगवान है तो वो बीमारी नहीं रहेगी ना. पुराने दिन में देखो बीमारी थी, अभी ऐसा है वैसे बहुत नाम है बीमारी का, ये बीमारी वो बीमारी. वैसा पहले दिन में थी जब हम छोटे थे नहीं ना. क्यों? वहाँ प्रेम था, फैमिली में प्रेम था, वहाँ भगवान रहता था और वो भगवान विश्वास से उनके साथ काम कर रहा था. कितने बच्चे थे? बहुत बच्चे थे ना. अभी ऐसा है जनरेशन, वैसा नहीं था. बहुत 10-15 बच्चे. वो कौन ये कर रहा था, उसको देख रहा था? भगवान. क्योंकि वो प्रेम में और विश्वास में और अंबल नीचे के जीवन में रहते थे. किसी ने बोला हाँ कुछ नहीं बोलते थे वापस. ऐसा जिंदगी थी ना. उसी टाइम भगवान था. अभी क्या सब झगड़ा, सब पीछे, किसी को किसने बोला कितना गुस्सा आता है. भगवान ने नहीं बोला गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्से से बातें मत करना, गुस्से से डिसीजन मत लेना, शांत रहना है.
गुस्से से हम जब डिसीजन लेता है ना, निर्णय लेता है, तब क्या होता है, सब गड़बड़ होता है ना, ठीक नहीं लेता है हम लोग। जब हम शांति से निर्णय लेगा ना, वो अच्छा होगा। इसलिए भगवान ने बोल के लिख के रखा है कि गुस्सा आएगा पर गुस्से से तू निर्णय मत लेना, शांत होके निर्णय लेना। मैंने भी एक बार गुस्से से निर्णय लिया था, घर छोड़ के गई थी शादी होने से पहले। क्या हुआ, 2-3 महीने में वापस आ गई, शांत हो गई ना मैं। इसलिए मैं बोलती हूँ सबको, गुस्से से निर्णय मत लेना। मैं जानती हूँ मैंने क्या किया है, वापस आना पड़ता है ना घर को। घर है ना, किसी के घर में कितना दिन रहेंगे मेहमान। इसलिए हम जब गुस्सा आता है तब निर्णय मत लेना, शांत रहना है। जब पति के साथ गुस्सा आया, मैं घर छोड़ के माँ के घर जाएगी, कितना दिन रहेगी माँ के घर? हाँ, हम बोलता है ना, गुस्सा आया तो ऐसा बोला मेरे को, मैं जा रही बच्चे को लेके, कितना दिन रहेगी? इसलिए भगवान बोलता है गुस्से से मत निर्णय मत लेना। हाँ, आमका देव एफिशियन 4:26 सांगता, आमका भिरांत येतलीच आमका, पूण आमी भिरांतीचेर हे करूंक जायना, कसले निर्णय घेवंक जायना, आमी डिसिजन घेवंक जायना, कित्याक तो सारको जायना। कळटा न्हू, सारको जायना। म्हाज्या जिवितान कित्याक लागून हांवें डिसिजन घेतलो, राग येयलो, घर हांव वयता, कितले दीस गेली घर सोडून, रावूं शकना न्हू, कोण दवरतलो आमकां? कितले दीस पुरे साल कोण तरी दवरता सोयऱ्या? मातशें कितें तरी ट्यूटी जाल्या म्हणजे कळटा न्हू, आतां हे सोडपाचें, आतां खंय वयतली, घरा ते घरा वयचें पडलें, लॉस न्हू। पूण देवान म्हाजी ऑलरेडी लॉस घेवन मेला खुर्सार, म्हाका लॉस दिसूंक ना। भिरांत येयली कितें जातलें, पूण देव आसलो वांगडा न्हू, म्हणून परत घरा गेले। सगळे चिंतले जावचें ना सारकें, आंकवार न्हू चेडू, सगळे कोणाकूय मागीर सगळे कित्याक गेले की सगळे लॉंग स्टोरी जातली आसली न्हू, तरी लॉंग स्टोरी जाली ती, पूण थारान घातलें, देव वांगडा आसलो न्हू। पळय आमी डिसिजन रॉंग बसून घेवन देव आमचो साथ दिता आमकां, देव आमकां सोडिना। म्हाका साथ दिलो त्या वक्तार बसून, कोणीच कित्याक गेले कितें विचारूंक ना। God is good all the time. पूण ऑल द टायम आमी म्हणटा आनी बरें सांग, हांव गॉड इज गुड, आनी मातशें कितें जालें गॉड इज पळय आ देव ना, म्हाका एकलो सोडलो, पूण देव सांगता आपूण तुका केन्ना सोडचो ना। आनी आमी कितें उलयता, मागीर तो देवचार माहिती करता, तुका एकलेच दाखयता की पयला तुमी एकलो म्हणटा हांव एकलीच आहा, म्हाका देवान सोडलें, मागीर ते एकलेच उरता न्हू। कित्याक देव आमकां एकले सोडपाक देवाची खोशी न्हू, पूण आमची उतरां, ही उतरां आमची, ते आमकां जे कितें उलयता ते आमकां करपाक ते उतरांच लायता। तुमने सुना, कोई बोलता है मैं अकेली हूँ, भगवान ने छोड़ा है, बाद में क्या होता है, वो अकेली होती है ना, क्योंकि हमारी जुबान पे सब है, जीवित जबान पे हमारे मूर्ति मौत और जीवित है। जो हम बोलेगा ना वही हमारे जीवन में होगा। मौत के बारे में बोलेंगे मीन्स मौत ही आएगा। हम कुछ बुरा बोलेंगे ना, बुरा ही आएगा हमारे जीवन में, अच्छा बोलेगा अच्छा ही आएगा। ये क्योंकि इसलिए हमको हमारे जुबान पे थबा रखना चाहिए और अच्छा बातें बोल के अच्छा ही हमारे जीवन में आता है। हम लोग ज्यादातर बच्चों को क्या बोलता है, हाँ अभ्यास नहीं करता, ए पढ़ाई नहीं कर रही, ए मस्ती कर रही, इधर जा रही उधर जा रही, सुनती नहीं है। क्या होगा बच्चों को, नहीं सुनेगी ना, क्योंकि हमने जुबान पे बोला, वही हमारे बच्चों के साथ हो गया। हम लोग क्या बोलता है, एक दिन पति पी के आया, एक दिन आया तो हम क्या बोलता है, मेरा पति पी रहा है, दारू पी रहा है, दारू, क्या होगा, और दारू पिएगा। हाँ, मालूम पड़ गया क्यों होता है, क्यों दारू पीता है पति बार बार। हम लोग बोलता है, बीवियां बोलती है ना,
किसी मिला कोई मिला तो हाँ मेरे बच्चे दारू पी रहा है और रात को आता है, रोज दारू पी के आता है, क्या होगा? वो रोज दारू पी के ही आएगा। हमने बोलना चाहिए प्रभु यीशु का आत्मा मेरे पति पर है, वो दारू नहीं पीता है, पिया तो भी हमने नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जुबान पे हमारे अधिकार है ना, जो कोई बोलेगा वही होगा। इसलिए मेरा पति अच्छा है, वो मेरा सुख सुनता है। हाँ, जो कुछ मुझे चाहिए ना मेरे जीवन में उसने किया करने का, वही बोलने का, बाहर का नहीं बोलने का। और कुछ दिखता है नहीं बोलने का, वो दारू पी के आता है, वो बकबक कर रहा है, वो नहीं देखने का तुमको कुछ चाहिए वही देखने का उसके अंदर, और बोलने का मेरा पति अच्छा है, दारू नहीं पीता है, वो अच्छा है, और मेरे बच्चों को देखता है, मेरे सुनता है। हाँ, तुमको घूमने लेना चाहिए, बोलना चाहिए पहले, मेरे को घूमने लेते आता है कि जब कोई फ्री टाइम मिलता है। हम लोग सबको बोलता है मेरा पति घूमने नहीं आप लेते के जाता है, मेरा पति ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। कैसा हो जाएगा पति? क्यों क्योंकि हमने बोला ना, मेरा पति मेरे को प्रेयर में लेके जाता है, वो मेरे साथ आता है, ऐसा बोलना है। वो मेरा पति भगवान के वचन सुन रहा है दूसरों को लिए, वही होगा ना, क्योंकि वचन झूठा नहीं है, वचन सच्चा है, वो सच्चा है, इसलिए वचन ही बोलना चाहिए। मेरा पति पर पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु का आत्मा है, उसको अभिषेक किया है, और मेरे साथ प्रार्थना को आ रहा है, वो वचन सुन रहा है दूसरों को वो जब बोलता है वचन, दूसरों को चंगाई मिलती है। हमने कुछ बोलना चाहिए, हमें अभी बोला नहीं और हमको मिला नहीं बोला ना, मेरे को प्रभु यीशु मिला बस मैं करती हूँ बस ना, वैसा नहीं। हमारी फैमिली में सबको प्रभु यीशु के, ओ प्रभु एक ही ये है, भगवान है, वो रास्ता है भगवान के पास जाने का, एक ही रास्ता है और दूसरा मार्ग नहीं है। हाँ, और दूसरा मार्ग नहीं है, किसी को दूसरा मार्ग नहीं है। भगवान के पास, जो भगवान ने हमको जीवन दिया है, बनाया है, उसके पास जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु। तुमको सबको, फैमिली को भी लेना चाहिए ना, रिश्तेदार को भी। जब हम अच्छी जिंदगी और उनके बारे में वचन बोलने लगे, वही लोग हमारे साथ आएगा ना, हम लोग वही लोगों को, वही आत्मा को जो अपने प्रवचन बता के उसका जीवन बदल गया है, वही लोगों को हम भगवान के पास लेके जाएंगे। कुछ नहीं लेके जाएंगे, वो सब गाड़ियां बंगला कुछ नहीं, वो इधर ही रखेंगे हम लोग। तो हमको क्या लेके जाना है? आत्मा। क्या करेंगे हम अभी? आत्मा कैसा हम भगवान के पास जाएंगे, उसको कैसा वचन देगा। ये वचन पहले वो बाइबल का वचन कोई नहीं सुनेगा, उसको हम एक्शन से प्रभु यीशु जब बोलता है ना माफ करना, माफ करके हम लोग वो वचन हम दिखाएंगे, प्यार करके, वैसा ही क्षमा करके। तभी बाद में बोलेगा तू झगड़ाई थी ना पहले, तू इतना शांत कैसे हो गई, कैसी माफी दी मेरे को, पहले तू माफी नहीं दे रही थी, अभी क्या हुआ? तब वचन बोलना, पहले नहीं। प्रभु यीशु ने मेरे को सिखाया है, और प्रभु यीशु मेरे अंदर रह रहा है, वो मेरे को सिखाता है। बाद में उनको पता ना प्रभु यीशु कौन है, पहले ही हम लोग क्या बोलता है, प्रभु यीशु के बारे में बताने जाता है। पहले हमारा एक्शन से प्रभु यीशु दिखाना है। समझ में आया? आम्ही जायते गप्पो कितें करता, घरान वयता आनी पयलींच आम्ही जेजूचे हांव जेजूचे जाले, हांव जेजूक वखता, तशें ना। आम्ही जेजूक वखता म्हणून आमच्या घरांनी फक्त कोरण्यांनी मोग दाखोवन तांकां बोक्सोले दिवन, तेंच्या वांगडा जेवंक, तांकां जाय तशें तांकां हें करूंक
आमी आमच्या भितर काळजान कोण आसा, देव आसा आमच्या भितर कोण आहा न्हू, आमकां कोणूच अशें खितूनसून फाटी काडचो ना. आमकां नो वन कॅन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड. कोणूच आमकां देवा कडसून सायडीक काडचो ना. सो आमी जिवोंक जाय खालतेपणाचें जिवीत. जेजू तर म्हाका मेवला, म्हाजें जिवीत जर रागा झगडाई असले, झगडटाले आपूण कोणाक आनी कितें करताली, ते सोडून दिवपाक जाय. कळटा? जेन्ना आमकां जेजू मेवलो न्हू, हें सगळें सोडून दिवन मोगान जिवंक जाय. शेजाऱ्यांक कडेन हें करून मागीर तेंच्यांनी विचारूंक जाय, आगो तूं पयलीं झगडटालो, तुका रोखडो राग येतालो, कितें जालां तुका? म्हाज्या भितर जेजू आसा आनी तो जेजू म्हाका हे शांतीन जिवंक, तुमच्या वांगडा मोगान जिवंक तो शिकयता. आमचे वस्तुकी आमी कोणूच करूं शकना. हे हो मोग न्हू आमी कोणाकूच दाखोवंक शकना. हांव तुमी म्हणटले तुका सोंपें हे सगळें उलोवपाक मोगाचें. हांव ह्या लायफानसून न्हू सारकी गेल्या न्हू गो लिंडा. एक्सपिरियन्स आहा म्हाका. म्हाज्या आपोआप कोणासून जायते शव जाल्यात सगळे. सो म्हाका खबर आहा बोगसोणे दिवंक जायनासलें, पूण जेजू वरवीं हो मोग करूंक. आनी हांव चिंता, हांव सदांच म्हणटा हांव जर आसली जाल्यार हांव केन्नाच बोगसोणे दिवची नासली. हांव आसली जाल्यार हांव म्हाज्या भितर जेजू आसा न्हू म्हणून हे सगळें जाता. अजून पासून आसता ते आसतलेच. जेजून सांगूंक ना तुमकां टायण्यो येवच्यो ना अशें सांगूंक ना. सांगला तुमकां टायण्यो येतल्योच. आमी पळोवया जेम्स 1 जाकोबाची चीट. दोन सॉरी राव त्या भाव-भयणीनो, तुमचे दिसांतवार कश्ट घेता तेन्ना तुमकां लागून एकदम खुशाल जावंक तुमकां बरें कारण आसा. पयलींच आमी जाकोबाची चीट 1:2 पूण टॉपीक पळोवया आमी कितें म्हणटा ते टॉपीक. कश्ट एक गोड उपकार. कितें म्हणटा आमकां? कोस्ट दोग एक व्हड उपकार. कोस्ट येता तेन्ना आमकां एक उपकार आमचेर. कोण म्हणटा उपकार? कोस्ट येयले म्हणटकूच उपकार कोण म्हणटा? पूण बायबल सांगता आमकां कोस्ट रोग म्हणजे एक व्हड उपकार आमचेर. व्हड उपकार. कोस्ट येयले म्हणटकूच व्हड उपकार. खुशात आमी रडटली या देवा म्हाकाच कित्याक दिलाय? हांव मरे मागणें वयता तुज्या, हांव मरे तुजें उतर परगट्टा, हांव सदांच उतर उलयता आनी म्हाकाच कित्याक हे? आनी हो सांगता पावलू हितून सांगता जेम्सान आमकां कोस्ट एक व्हड उपकार खंय. आमी म्हणटा उपकार? कोण तरी म्हणटा एक कोस्ट येयले म्हणटकूच आमकां उपकार खंय दिसता काय? आमी रडटा न्हू, कळना? पूण आमकां कित्याक सांगता पळय 2 आनी तेजें हेडींग पळय कितें आहा तें. म्हज्या भाव भयणांनो, तुमचे जिन्सावार कोश्ट रोग येता तेन्ना तुमकां लेगून ताका लागून एकदम खुशाल जावंक तुमकां बरें कारण आसा. कितें कारण आसा? खुशाल जावपाक. आमी खुशाल जाता? आमी रडटा न्हू. हांवूय रडटाली. म्हाका कित्याक म्हटलें? हांवें कितें केलां हेंचें? म्हाजेर कित्याक चोरी घातली? हांव वयल्यान दिता हांकां आनी म्हाजेर चोरी घातली. एक्झाम्पल आमी रडटा न्हू. मागीर हांव घोवाक कितलो बरो करता, ताका जाय तशें जेवण दिता, तरी म्हाजेर उलयता हो पळतो. आमी जाय तेजी सेवा करता घोवाची जाल्यार भुरग्यांची आनी म्हाजेरूच बदललीं भुरगीं. देव कितें सांगता आमकां? एकदम कारण खुशाल जावपाक. खुशाल जावपाक कारण आहा न्हू आमकां. कितले जाणां खुशाल जाता? पळय जेन्ना म्हणजे आमकां टेस्टींग येतलेंच. इंग्लीश वेन वी हॅव
वेन यू फॉल इंटू वेरियस ट्रायल. वेन म्हणजे आमकां ट्रायल येतलेच, येवचे ना न्हू. वेन म्हटल्यार म्हणजे आमकां येतलेच. कोच डोक आमच्या जिवितान येतले. जेन्ना म्हटलं हांगा, जेन्ना म्हणजे आमकां येतलेच कोच डोक. आतां जेजूचे उतर परगोडटा वो प्रेयराक वयता, थंय कांयच ना. तूं पास करता, कितें करता तूं, देवाचें कितें करता म्हणून तुका कोच ठेवचे ना म्हणून ना बायबलान आसा. जेन्ना तुमकां कोच डोक येतले म्हणजे जेन्ना येतलेच कोच. वेन यू फॉल इंटू वेरियस ट्रायल, वेन म्हणजे तुका येतलेच. तेन्ना आमी खुशाल जावंक जाय म्हणटा बायबल सांगता आमकां. संवसार कितें सांगतलो, रड, हांगा वच, थंय वच, तो जादू करता आनी कितें करता न्हू. पूण हो आमकां बायबल सांगता, देव जेजू सांगता आमकां खुशाल जावंक जाय. खुशाल जावंक जाता, पूण बायबल सांगता म्हणटकूच जावचें पडलें न्हू. खुशाल म्हणजे कितें, खुशाल आसलें म्हणटकूच आमी कितें करता, डान्स करता न्हू आमी. काजाराक बीन खुशाल आसता न्हू, काजार म्हणून आमी बरी डान्स करता. तशीच आमी हे प्रॉब्लेम येयले म्हणटकूच आमी खुशाल जावंक जायी. ब्रदर जॉन्सन सांगता, पयलीं स्टार्टींग न्हू गोंयान येतालो, चर्चीनी दोगलाक प्रे करतालो, सगळे चर्चीनी असले. एक चर्चीन ताका बंद केलें, तो वगल्यान आपल्या भावाक लय ताका सांगतालो खंयसर आसा टॅरसार यो, डान्स कर, केक हाड, कातर, खुशाल जावया. कित्याक देव आमकां दुसरे कडेन जागो ओपन करता. पूण तेणी सोडून दिवंक ना. तेणी सोडून दिवंक ना, केन्नाच तेणी सोडून दिवंक ना. हांगा बंद केलें म्हणून सोडून गोंयान सोडून या. घरांनी पासून परगट केलें देवाचें उतर म्हणून तो आयज पासून गोंयान येता आनी देवाचें उतर तेज्या तोंडानसून जायते जाणां भाव भयणांक सुटका मेवल्या, आमकांय मेवल्या. आनी आमी तेजे वचूनच शिकल्या ह्या देवाचें उतर. आमी नोकरो आसलीं, आमी तुमच्या भशेनूच अशें सगळें माग माग अशें आसलें. माग माग एक रॉंग न्हू. माग आमी म्हणटा माग, प्रे फॉर मी, कीप मी इन प्रेयर, रॉंग न्हू. आसा सारकें, पूण सारकें रायट पर्सन. आतां जर हांव देवाच्या उतरान हांव देवाच्या उतरान ना आनी तूं ताका माग म्हटल्यार तुका कसलो आन्सर मेळटलो. एक एग्जाम्पल, आतां आमी एग्जामीक बसल्या, आमकां पेपर आसा आतां, प्रे फॉर मी म्हणून सांगलें, तुका सांगलें प्रे फॉर मी, आनी हांव एग्जामीक बसोंक ना, पास जातली. म्हाका जेन्ना ती आन्सर बरोवंक जाय तेन्नाच हांव पास जातली न्हू. कोणाकूय प्रे फॉर मी म्हटलें जाल्यार जाता. आतां हांवेनूच म्हाजे प्रॉब्लम आसा, हांवेन जर तुका विचारल्यार कशें प्रॉब्लमाचो आन्सर, आनी हांवेनूच जर तें घेवन देवाचें उतर म्हटलें, म्हाका आतां दुयेंस आहाय. आनी म्हाका तुवें सांगलें 1 Peter 2:24 जेजूच्या गाया सांगलें पळय आनी मूल, तेन्नाच म्हाका पेकोणी मेळटली न्हू. हांवें तुका सांगलें प्रे फॉर मी, ह्या दुयेंसासून भायर सरो, आनी हांव सुचाकात आहा. आन्सर जातलो म्हाज्या हेका पळय. प्रे फॉर मी म्हणटाना, माग म्हणटाना पासून आमकां जाणा जावंक जाय कशें मागणें करूंक जाय. हें आमी तेंचेर डिपेंड रावता. आनी हांवें ताका माग सांगलेलो ब्रदरीक, ती सिस्टरीक, म्हाका आन्सरूच मेळोंक ना. आनी ते ब्रदर सिस्टरीक माग सांगलेले, हांव पासूच जावंक ना एग्जामीक, हांव पेपराक बसोकूच ना. पास जातली. मागीर त्या ब्रदर सिस्टरीक ब्लेम करा, ते मिनिस्ट्री कसली. पूण हांवें म्हाका पयला गाय, म्हाजे भितर पयला हांवें कितें केता, हांव कितें करता. हांव कोणाक भोगशी ना. म्हाजें मागणें कोणी मागलें आनी हांवें मागलें सुफोट जायना. वोगसोन इम्पोर्टन्स आहा. थैंक यू जीसस. हम लोग बोलता है ना, किसी को मेरे को प्रार्थना में रखो, मेरे लिए प्रार्थना करो. और हम लोग क्या करता है, हमारा डेली का रूटीन चालू करता है ना, नहीं ऐसा है. हम लोग क्या बोलता है, मैं परीक्षा है मेरी, तू मेरे को प्रे करना, प्रार्थना करना, मैं पास हो जाएगी. जब मैं परीक्षा में बैठकर वो पेपर नहीं लिखती है, उसका आंसर नहीं लिखती, मैं पास हो जाएगी. किसी को बताया मैंने प्रे करो, पास्टर को, पास हो जाएगी. मेरे को पेपर लिखना है ना, लिख के बाद में मैं पास हो जाएगी. हम लोग क्या करता है, प्रार्थना में रखो, प्रार्थना में रखो. हम लोग कुछ नहीं करता है, वचन नहीं बोलता है. वचन एक बीज है, बीज खेतों में डालता है ना, वचन बीज है.
हम लोग जहाँ खेत में बीज डालता है, खेती में क्या करता है बाद में हम लोग? पानी भी, हाँ, खेती में बीज जल्दी आता है और कुछ महीने लगता है ना। वैसा ही वचन एक भगवान का वचन एक बीज है। जब हम लोग बोलेंगे बार बार, वही बीज हमारे ऊपर आएगा ना, फल देगा। जब हम बोलेंगे नहीं, मुंह से नहीं मिलेगा ना। क्यों बोलना है ना? भगवान ने ये संसार बनाया ना, वो बोल के ही, वचन बोल के ही उसने बनाया है संसार। इस संसार में सब बेडोल, पृथ्वी आकार अंधेरा था। भगवान ने बोला उसको कुछ चाहिए, प्रकाश प्रकाश, उजाला हो गया, बोल के किया। इसलिए हमको कुछ चाहिए, हमारा भी जीवन में कुछ अंधेरा है, बेडोल है, तब हमने वचन बोलना चाहिए। ये बीज डालनी है। बीमारी है तो ये प्रभु यीशु के घावों से मुझे चंगाई मिल गई है, वो बीज डालेगी ना, वही बीज बार बार बोल के हमारे बीज वो फल आएगा, अच्छा होगा हम लोग। वैसा ही जब पति अंधेरा है ना, पी के आता है, मारता है, बच्चों के डांटता है, तब हम लोग क्या बोलना चाहिए? वो प्रभु यीशु का आत्मा उस पे है, प्रभु ने उसको प्यार से भरा है, और सब दारू से, बुराई से उसको छुटकारा दिया है। हमने वो बीज डालनी चाहिए उसके पति के, और विश्वास रखना है, और प्रभु यीशु का आत्मा ही उसको सबसे छुटकारा देगा। हमने बोला नहीं है ना, इसलिए हमने अच्छा ही नहीं देखी है। वो बीज है, जब हम बीज डालता है, उस पर विश्वास रखता है ना, खेत में बीज डाला, हमको मालूम है 3-4 महीने में वो आएगा ना, आएगा। वैसा ही इसमें विश्वास रखना है। ये वचन ना, ये हमको हेवन स्वर्ग दिखता है ना, और स्वर्ग वो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, लेकिन वो लिखा है वचन कभी नहीं नष्ट हो जाएगा, वो काम करेगा ही। वो बीज, ये बीज है ना, जिंदा बीज है, वो हमारी जमीन में डालेगी, वो निकाल के आएगी, क्योंकि ये लिखा है वचन में। सिर्फ हमको विश्वास रखना चाहिए। मालूम पड़ गया भी है कैसा हमको प्रार्थना करना है। लोगों को प्रार्थना करो, मेरे को प्रार्थना में कुछ नहीं फायदा हो जाएगा, थोड़ा दिन में हो जाएगा, लेकिन तू जब बीज डालने को सिखाएगी ना खेती में, तभी वो फायदा हो जाएगा, तभी वो फल मिलेगा। जब हम लोग ये बीज डालने के लिए सिखाएगी, तब ये बीज कैसा डालना है वो पूछना चाहिए किसी को। ये पिक्चर को किस जानते हैं, वो बीज है ना, मेरे को अभी इस प्रॉब्लम है, ये परिस्थिति ये है, तो हम क्या बोलना चाहिए? भगवान ने सबको बोला है, ये बीमारी, कष्ट, फॉल वेरियस ट्रायल, हिंदी में त्रास, कष्ट, बुरे दिन, अच्छे दिन आएगी सबके जीवन में आएगी। तब हम लोग खुशहाल होना चाहिए, नाचना चाहिए, बोलता है पवित्र पुस्तक, नाचना चाहिए। होगा हमारे पास नहीं होगा, लेकिन पवित्र पुस्तक बोलता है हमें नाचना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए। हम लोग पहले रोएंगे ना, बाद में फोन करेंगे प्रीचर को, मेरे को प्रार्थना में रखो, मेरे को ये हुआ है, ये बुरा दिन आया है मेरे अंदर। नहीं, कुछ नहीं होगा। तू जब भगवान ने बोला है वैसा करेगी, नाचेगी, तभी उसका फल मिलेगा। एक हमारी बहन थी, एक दिन वो, उसका पति ना बहुत पी रहा था। एक दिन ऐसा हुआ, वो पी के आया और उसकी बहनें थी, कजन बहन, हाँ बहनें थी, बैठी थी, और उसके आंखें ना, उसने बुरा बुरा सब गालियां देने लगा। उसने क्या किया, वो बहन ने फोन किया पुलिस को, और पुलिस को बुलाया, और पुलिस ऐसा मार के उसको निकाल लेके गया।
वो पत्नी ना हमारे साथ प्रेयर को आती थी, वचन को सुनने को आती थी। उसने क्या किया, उसने देखा पति को लेके गया, वो बाथरूम में गई और प्रभु के नाम से नाचने लगी, बहुत नाचने लगी। वो बीमार थी, हाँ, उसका एक चेस्ट निकाला था। वो प्रेयर को आती थी, कीमो लेके भी आती थी, वो बहुत अच्छी थी। और इतना नाचने लगा, बाद में आके उसने बोला भाई को, तू जाके देखना क्या हुआ है। वो जाके पुलिस में देखा तो वो पुलिस पे नहीं था, पुलिस में उसको अच्छी तरह घर पे आके वापस छोड़ गया। वो बोल रही थी, वो बोल रही थी ऐसा लेके गया पति को मेरे पुलिस, और उसको एक दिन और 2 दिन ऐसा बोल के गया था, तुमको अंदर डाल के क्या करता है देखो, ऐसा बोल के गया। और वो जब खुशहाल होके नाच रही थी तभी प्रभु यीशु ने उधर काम किया, क्योंकि हमको खुशहाल होना चाहिए, मालूम होगा, खुश होना चाहिए, क्योंकि इसलिए अच्छा फल उसको तुरंत मिल गया ना, मालूम हो गया। हमारे बुरे दिन आएंगे, बोला नहीं आएगा ऐसा ना, बुरे अच्छे दिन आएंगे हमारे जीवन में। जब बुरे दिन आएंगे तब हम खुशहाल होके नाचना चाहिए। ये बहन ने किया, मालूम पड़ गया ना क्या करना है। कभी भी पति कुछ गुस्सा हो गया, बाथरूम अच्छा प्लेस है ना, कोई भी नहीं आ रहा है ना इधर अंदर, उधर जाके डांस करने का। प्रभु यीशु का कुछ नहीं आता तो धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। बाद में देखो क्या होगा, बाहर आके सब ठीक हो जाएगा। आमका कष्ट येतलेच न्हू, हाँ येतलेच न्हू, तेन्ना आमी कितें करूंक जाय? सोपें डांस करूंक सोपें, हाँ उलोवपाक सारकें इजी म्हणटले आमी न्हू, उलोवंक इजी पूण करपाक जाता। ओरल एग्जामीक आमी सगळीं पास जाता, भुरगीं ओरल एग्जामीक पास जायना, पूण एक्शनीन बरोवपाक मातशें त्रास लागता न्हू। तशेंच आमी देवाच्या राज्यानूय ओरल एग्जामीक रोखडी पास जाता वाय करपाक, पूण एक्शनी रडोंक येता न्हू, येना भयणी, रडोंक येना, कश्ट येता तेन्ना। पूण बायबल सांगता आमकां खुशाल जावंक जाय न्हू। आतां आयच्यान आमी कितें करतलीं, रडटलीं? हुशार जावंक जाय. जावंक जाय ओरलीन। नो, जाली. प्रेज गॉड। फुडें कित्याक जावं, कित्याक म्हटल्यार कित्याक आमी खुशाल जावंक जाय, कारण आसा खुशाल जावपाक। कित्याक म्हटल्यार असले भावार्थाचे परिस्थितींत जेजू तुमचो भावार्थ आलोना जावच्याक जाल्यार भावार्था पासत कसले पीड मध्ये तुम्ही अदीक थीर आसतले। आमचो भावार्थ हालोना जावच्याक आमचो त्या टायमाचेर भावार्थ टेस्ट जाता, जेन्ना आमकां कश्ट येता तेन्ना आमकां भावार्थ आमचो टेस्ट जाता, आनी तेन्ना आमचो भावार्थ हालोना जावच्याक ताका लागून आमी खुशाल जावंक जाय म्हणटा देव। हे परिस्थिती आमची परीक्षा, जेन्ना आमचे कश्ट घेता तेन्ना आमची परीक्षा, स्कुलान भुरग्यांक परीक्षा आसता तशी आमच्या जिवितान आमकां परीक्षा आसता। केन्ना आसता आमकां परीक्षा? आ केन्ना आमच्या जिवितान परीक्षा आसता? स्कुलान तेन्ना 2-3 म्हयन्यांनी आसता, पूण आमकां सदांच आमच्या जिवितान एका मिनटाक आमकां परीक्षा येता। भुरग्यांची येतली, घरान आनी कोणा शेजाऱ्याची येतली, नाल्यार तुका कितें जातलें ना, उठना फुडें तकली फुटतली, झेम येतली, अरे उठोवंक कांयच जायना, परीक्षा न्हू आमची। हे परिस्थितीक आमी पास जावंक जाय। हे भावार्थ, हे परीक्षा कित्याक येता, आमचो भावार्थ जेजू वयलो हालोना जावचे, काडूंक जायना जावं, हो भावार्थ थीर रावच्या खातीर ह्यो आमकां परीक्षा येता। असल्या थीरपणान तुमी सगळेच वाटांनी तुमचे परिपूर्ण शीश जावचे पावतल्यान कसले सगून तुमकां उणें जावचें ना। आमी जेन्ना आमचो भावार्थ हालोना जावं तेन्ना आमी हे परिस्थितीक अशी परीक्षा येयली तेन्ना अशी बरी खुशालकायेन आन्सर बरयतली, देवाच्या उतरा प्रमाणे नाचतली, देवाचें उतर उलयतली खोशयेन, तेन्नाच आमचो भावार्थ हालचो ना, आनी तेन्ना आमी परिपूर्ण जेजूचे शीश जावंक पावतली। कित्याक जाणा जेजूचे शीश कितें करताले?
कितेंय सांगू जेजू ते कोत्ताले न्हू ते जेजूक कोते इसरानासले तेका लागून तो म्हणटा तुम्ही जेन्ना कितेंय आमकां परिक्षा येता तेन्ना आमी जेजू कितें सांगता ते आयकता नाचता देवाचें उतर उलयता तेन्नाच आमचो भावार्थ हालचो ना आनी आमी खरें तेजे शीस जावंक पावतली शीस म्हणजे कितें जेजू कितें केल्लें तेजें इमिटेशन ऑफ जिजस जेजू भाशेन आमी तेची हें करता तें शीस आनी तेन्ना आमच्या जिवितान कितेंच उणें जावचें ना कितेंच उणें जावंक पावचें ना आमच्या जिवितान सगळें भरपूर मापान आमकां मेळटलें जेन्ना आमच्यो असल्यो परिस्थिती येता तेन्ना आमी थीर रावता आमचो भावार्थ हालोना जावंक दिना आमी खुशालकायेन नाचता तेन्नाच आमच्या जिवितान आमी खरेपणी शीस जावंक पावतलें आनी आमच्या जिवितान कांयच उणें जावचें ना कळटा हें देवाचें उतर सांगता हांव सांगिना जेम्स 1 तेका लागून आमी थीर रावपाक जाय ह्या देवाच्या उतरान हो देव आमकां कितें सांगता कसलेय परिस्थितीन देव आमकां सांगचो ना तो वयल्यान आमच्या अदीक आमच्या सांगाताक आसतलो जाणा कळटा ये बुरा दिन अच्छा दिन क्यों आता है ये हमारी परीक्षा है जैसे स्कूल में परीक्षा होता है ना बच्चों के लिए वैसा परीक्षा ये परीक्षा हमारे जीवन में हर बार आता है पूरा दिन में आता है स्कूल में परीक्षा 3-4 महीने के बाद आता है ना लेकिन हमारे जीवन में रोज परीक्षा है उठने के पहले सिर दुखता बच्चों का पति का सास का सबका ये परीक्षा है हमारे जीवन में उसको हम कैसा देखेंगे उसको हम अच्छी तरह खुशहाल होके नाचेंगे और करेंगे तब हम यीशु का शीश शेले बन जाएंगे शेले मीन्स यीशु जैसा हमारा जीवन बन जाएगा तभी हमारे जीवन में कुछ कमी नहीं होगा जब हम ऐसे परिस्थिति में थी विश्वास से लड़ रहेंगे उसी समय हमारे जीवन में कुछ कम नहीं होगा यीशु हमारे जीवन में सब करेगा क्योंकि हम उसके लिए विश्वास रख के जीता है मालूम पड़ता है कैसा जीना है हमें खुशहाल होके ना कुछ हुआ तो खुशहाल होकर क्योंकि यीशु हमारे साथ है और उसने बोला मैं कभी तुमको त्यागूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं और रोज हमारे साथ होगा इसलिए हमको खुश रहना है मालूम हो गया क्या करना है हमारे के लिए रोना है हमको जेन्ना प्रॉब्लेम येता तेन्ना आमी रडोंक जाय प्रॉब्लेम येता तेन्ना एको स्ट्रोक येता तेन्ना आमचे कितें परीक्षा आमच्या जिविताच्यो एग्जामी आमच्या जिवितान तेन्ना आमी एग्जामीक कितें करता रडटा आनी बसता घरा आमी वयता आनी आन्सर बरयता न्हू तशेंच आमच्या ह्यो परिस्थितीक आमी देवाचें उतर घेवन शिकोवंक जाय देवाचें उतर घेवन उलोवंक जाय देवाचें उतर सांगता आमकां खुश सांग जाय आमी देवाचें उतर सांगता आमकां कितें कर ती करपाक जाय तेन्ना आमी करता देवाचें उतर कितें सांगता तेन्नाच आमी खरें जेजूचें शीत जावंक पावतले आनी तेन्नाच आमच्या जिवितान कितेंच उणें नासतना तूं पळयतलें अरे हें म्हाका आतां हांवें मागलेलें पूण म्हाका कोणी हाडून दिलें कित्याक आमी जेन्ना तो कितें सांगता तें करता तेन्नाच तो आमकां सांगता न्हू कितें उलोवंक जायना आमी शीत कितें उलयताले काय ना फक्त देवाचें उतरूच ते परगडटाले देवाचें उतर कितें आसा तेच सांगताले ते तेंच्या जिवितान परीक्षा जेजूच्या जिवितान परीक्षा येवंक ना येयल्या जेजून कितें केलें परीक्षा येयलो म्हूण धांवलो थोडी म्हणटा ना त्या जाग्याचेर त्रास जाता आमी चलया न्हू ह्या जाग्याचेर आमकां त्रास जाता आमी चलया ती परीक्षा आमची जेजूकूय परीक्षा येयली त्या जाग्याचेर जेजू सोडून गेलो तांकां चिंतना उरबी येयली हे फातर तेका दिश्टी पडले त्या फातराचे उणें करून ते म्हणून सांगलें म्हणून सांगलें पोटा भूक लागल्या म्हणून तो धांवलो तेणी कितें केलें तेजे कांय जाण देवाचें उतर आसलें तो बायबल पळोवंक गेलो युट्यूबार या मोबायलाचेर पळोवन येता नाल्यार कंप्युटराचेर आमी कितें करता राव मातसो बायबल उगडून पळयता तेका लागून बायबल आमी स्टडी करूंक जाय जेजून कितें केलें कांय जाण कितें आसलें तें रोखडेंच सांगलें बरयलेलें आसा मनीस उण्या सोडबी जियाना या देवाच्या उतरान तोंडांसून भायर सरलेल्या उतरान मनीस जियेता मनीस कहो जियेता खाना वरवीं जेवणा वरवीं मनीस जियेता ना
तर आम्ही सगळं आमचो फोकस खंय आसता. देवाच्या उतरांनी. आयज आमी कितें रांदतली. ना. इवन तेचा भयणीक सांगता मिसाक गेली म्हणटा मिसाक वयता हायसर. मीस म्हणटा थंय फादर शर्मा सांगता हांच्या मोतीन कितें आयज आयतार न्हू कोमो करया काय बोकडो करया मेव 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 मेव. म्हणजे आमची चिंतना खंय खाणाचेर पोटाचेर. देव कितें सांगता मनीस उण्यास वरवीं जियेना हे जेवणा वरवीं उडाना. हा पूण देवाचें तोंड हें जेवण आमकां आसा आमी रांदूंक जाय आमकां खावंक जाय. तशें न्हू की आमचें जान मन तेजेरूच धरूंक जाय. आयज हांव कितें करतली सगळो तेजेरूच न्हू. त्याच टायमार जेजू कितें जेजू पळयतात मागतात आयज हें कर तें कर. म्हाजे एक्सपिरियन्स हांव कितें आयज रांदून कितें हांव घेवन बसना मागीर सांगलें म्हणून करता. कित्याक देव सांगता उण्याच वरवीं मनीस जियेना पूण देवाच्या तोंडांसून उतर सोडलेले भायर बरयलेले उतर आहा तेंच जेजून काळजान दवरलेलें म्हणून तोंडांसून उलयलें न्हू. आमी कितें करतली आमचे कडेन उतर ना जाल्यार तो कितें सांगता तें आयकतली न्हू. उण्या वरवीं आहा तेच म्हाका पावर दिला त्या उण्याचो गुण्याचो उणो करपाक न्हू म्हणची ना आमी. पूण आमी चिंतूंक जाय बायबलान कितें आसा न्हू तेंच उलोवंक जाय. आतां जेजून हें पोरण्या ओल्ड टेस्टिमेंटान आहा हें डिटोनॉमी मनीस उण्याच वरवीं जियेना. तो पळय थंय बरयल्लेलें आसा म्हणटा तो म्हणजे ओल्ड टेस्टिमेंटान बरयल्लेलें आसा मनीस उण्याच वरवीं जियेना पूण देवाचें उतर हे उतरा वरवीं मनीस जियेता. खाणा पिण्याचेरूच न्हू. एक न्हू भयण सारकी बेडीर आसली आनी आमच्या काजनाची भयण आसली ती तेजी काजन आनी तेका कांयच जायनासलें उठोवंक जायनासलें कांय ना. आनी तेका हांवें सांगलें आमी त्या टायमाचेर हे देवाचें उतर ब्रदर जॉन्सन मेळोंक नासलें आनी उतराची कांय समजणी नासली. आमी एक फादर आसलो तेजेर सारकी डिपेंड आसली आनी तो फादर आमी ताका फोन मारताले आनी येता म्हणटालो तो आमच्या भावाक आनी तेजो भावाक तो उदक पिवंक जालो होली वॉटर तेजे वरवीं बरी जाताली थंडी पासून बरी जाताली. आनी ते भयण न्हू इतली बरी नासली आनी तें कांय जायना आनी आमी एपॉयंटमेंट घेतलो सांजचे 7 जाले न्हू रातचे वचपाक मेळना. तेणी सांगलें फाल्यां यो म्हणून सकाळीं आनी फोन केलो आनी रात जाता जाता ते कांयच जेयना न्हू. आतां म्हाज्या काजनाच्या जिविता चिंतना कितें तें आतां जेयना मरतलें तें रातीकूच. ते म्हाका फोन केलो तेणी तो जेयना आनी म्हणलें कांय नजो तूं उलयताय न्हू हांव एकलें सोत मारलें म्हजो बराबर साल्वार जातलो तें उलय हें उतर जालें न्हू हें देवाचें उतर जालें न्हू. आनी देव म्हणटा मनीस उण्याच वरवीं जियेना हे जेवणाचेरूच जियेना पळय तूं तें उतर उलयता हांव एकलें जर सोत मारीस म्हजो बराबर साल्वार जातलो. Acts 16:31 Acts 16:31 आनी तें उलय म्हटलें तूं तें उलयलें आनी सकाळीं ती बरी फादरी कडेन गेली आनी तेका उखलून व्हेल्लें आनी तें चलोन येयलें. कशें जाल्यार भावाक आमचो काम करता पूण सांगता कित्याक आमी एकदां कोणी जेयना जाल्यार म्हणटा आमची चिंतना कितें जाता आमकां चिंतना आमची येता तो मरतलो न्हू आमी म्हणटा मरतलो पूण बायबल आमकां कितें सांगता मनीस उण्याच वरवीं जियेना. देवाचें उतर तोंडांसून भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. भगवान के वचन से बोलता है प्रभु यीशु को भी परीक्षा आया था उसके जीवन में ना परीक्षा आया था प्रभु यीशु के जीवन में तभी ना उसने वचन इतना भर के रखा था हृदय में वो बाहर आ गया उसका. उसने नहीं बोला मैं पवित्र पुस्तक को देखता हूँ मोबाइल पे देखता हूँ यूट्यूब पे देखता हूँ और कंप्यूटर में नहीं उसके पास वचन था इसलिए उसको जब परीक्षा आया ना उसने क्या किया वचन बोल गया. वचन वो पुराने पुस्तक में ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा था बाइबल में ही पुराने उधर लिखा था मनुष्य एक खाने से ही नहीं जीवन रखता है रोटी से नहीं मगर वचन से भगवान से वचन से जीता है. वही बोलने के उसने बोला वो उसको जब थॉट और शैतान आ रहा था ना इसलिए उसके साथ वचन था इसलिए हमको वचन रखना चाहिए हमको वचन बाहर करना चाहिए. जब हमको परीक्षा आता है ना वही वचन से हम छुटकारा पाते हैं. प्रभु यीशु ने वही वचन से उसके सफलता मिली है हमको भी वैसे ही सफलता मिलेगी. हमारी ना कजन थी मेरी
चाचा की लड़की थी, उसकी मौसी की लड़की बीमार थी, बहुत बीमार थी, उसको उठने को चलने को नहीं होता था। और उसने बोला, एक वचन है पवित्र पुस्तक में Acts 16:31. So they said, believe on the Lord Jesus Christ and you and your family, you and your household. वो बोलता है तू विश्वास रखो वचन से, तेरा तू और तुम्हारा पूरा परिवार ठीक हो जाएगा। जब तू अकेली ही वचन पे विश्वास रखेगी तब तू भी और तुम्हारा परिवार सब ठीक अच्छा होगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा बोला मैंने उसको। और वो बोलने लगी। बाद में वो बहुत रात को उसने फ़ोन किया और बोलने लगी वो कुछ नहीं खाती है, क्योंकि हमको क्या सिखाया है, हम कुछ खाएगी नहीं तो हम मरेगी ना, कुछ खाती पीती नहीं तो हम मरती हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन पवित्र पुस्तक बोलता है हम खाने से ही जीवित, रोटी से ही जीवित रखते नहीं है, हम प्रभु यीशु के वचन से जीवंत जीवंत है। वो वैसे उसको बोला। बाद में सुबह एक प्रीस्ट था, उसके पास लेके गई, वो ठीक करके वापस आई, अभी तक ठीक है वो। क्योंकि हमने ना वचन पे इतना स्थिर रहना चाहिए। वचन ही हमको परीक्षा से, जब हमको परीक्षा आता है ना, तभी वो वचन ही बाहर निकालता है, मालूम पड़ता है ना। इसलिए हमको वचन सीखना है, जरूरी है। खाने से पवित्र पुस्तक बोलता है रोटी से अच्छा हमको वचन जीवित रखता है, क्योंकि हमारे अंदर एक मनुष्य है, उसको वचन से जीता है वो खाने से नहीं। खाने से हमारी बॉडी, शरीर जिंदा रहता है खाने से, वचन से नहीं। वचन से हमारा अंदर एक मनुष्य है, वो वचन से आत्मा है, वो वचन से जीता है। इसलिए उसको रोज, हम जैसा रोज खाती है ना, हम लोग शरीर को रोज खाती है 8 दिन के बाद, रोज सुबह शाम दोपहर, 8 दिन के बाद नहीं। लेकिन हम हमारे आत्मा को और मनुष्य अंदर है उसको कब खाना देता है? 8 दिन के बाद, हाँ, कभी कभी महीने के बाद। और जीवंत नहीं रहेगा लेकिन नहीं होगा। इसलिए हमको उसको रोज खाना देना है। वो पवित्र वचन, ये भगवान का वचन ही उसका खाना है। भगवान का वचन उसका खाना है अंदर का। वो जब स्ट्रांग होगा तभी हमारी कोड भी, शरीर भी स्ट्रांग होगा, ताकत आएगी। हाँ, कहता है ना, आमका सदांच, आम्ही कुडीक आम्ही सदांच जेवण दिता का 8 दिसान दिता? ओतम्यांक आम्ही जेवण केन्ना दिता? आमच्या भितर एक मनीस आसा, तो तर मनीस गोड जाल्यार आम्ही कुडीचे जैत व्हरपाक शकता। आम्ही कितले जेवण दिता कुडीक? ओतम्यांक, सॉरी, ओतम्यांक कितले जेवण दिता आम्ही? 8 दिसांनी? सांजेचे। आता कुडीकूच आम्ही सांजेचे जेवण दिले जाल्यार कितें जातलें? कूड आमची चलतली? ते चिंतूंक जाय आमी। सांजेचे न्हू, आमकां आतां जेवण कुडीक ओतम्यांक दिवपाक भरपूर सोय आहा। घरान बसोन मोबायल उगड, कितल्यो मेसेजी, कितल्यो देवाचे उतर येता, ते वाचात आनी जेवण दियात। सद्दां घरा बसून रेडीमेड फास्ट फूड, 2 मिनिट, रोखडेच मोबाईल उगड, रोखडेच जेवण मेळटा, 2 मिनिट्स न्हू। पूण आमकां कितें जालां? 8 दिसांनी येतली आमी। हांव थंयच आसलें, हांव सांगता, हांव ब्रदर, आतां कितें जालें, ब्रदर जॉन्सन म्हयन्याच्या म्हयन्याक येतालो न्हू, कित्याक तरी स्टडी करया, येतालो। कितें जालें जाल्यार तो एक वचन म्हटलें, आमी हांगा तेजे कडेन वचना आसतना म्हटलें, आमी म्हटलें या जाली बरी, कित्याक भायर घेवया सगळो। कितें जालें, लॉकडावनाच्या टायमार कोण आहा? ब्रदर आसलो। तेन्ना कितें करचें पडलें? रांदचें पडलें न्हू। फास्ट फूड ना, 2 मिनिट्स ना, काय ना, आमीक शिकचें पडलें न्हू। पोटाक तर भूक जाय, ओतम्यांक जेवण जाय, शिकचें पडलें न्हू। युट्यूबाचेर वचोन बरोवचें पडलें नोट्स।
बरोवन जेवण न्हू केन्ना बरें जेवण ओतम्यांक मेवलें जाणा जेन्ना हांवें कॉन्फरन्स क्लास चालू केल्यो लोकांक देवाचें उतर दिवपाक चालू केलें तेन्ना ओतम्यांक भरपूर जेवण मेवलें शिकतालीं तितलें ना पूण जेन्ना दुसऱ्यांक पळय दिता तेन्ना तुका भरपूर तुज्या ओतम्यांक जेवण मेळटा हें देवाचें उतर तेन्ना चालू जालें गॅस चालू करपाक पयलीं कितें जालें ब्रदर जॉन्सन येता न्हू गॅस चालू करूंक म्हयन्याच्या रांदतलो आमकां कितें गरज पूण आमच्या ओतम्यांक जेवण जाय म्हण आमकां खबर ना कोणाकूच खबर ना लॉकडावनात जेन्ना रांदूंक शिकली तेन्ना ओतम्यांक जेवण भरपूर मेळोंक लागलें कळ्ळें 8 दिसांनी म्हयन्यान जेवण पुरोना कित्याक जाणा कोणें गाडी चलयता तूं गाडी चलयता न्हू एक्टिवा तुका खबर आहा गाडी चलयता आतां टायर भायरसून बरो गोड दिसता न्हू टायर कितें दिसता गोड सारको स्ट्रॉंग आहा भितर जर ते ट्यूबाक कितें जालें जाल्यार टायर चलता कित्याक चलना टायर गोड आहा न्हू आं म्हळ्यार कित्याक चलना गाडी पळय भितरलो न्हू आमच्या भितरूय आसा जर जर आतां चित्ते आमची हो टायर बरो स्ट्रॉंग दिसता न्हू बरी मोठी आहा थोडी स्ट्रॉंग दिसता आनी भितरल्या टायराक जर तेच्या फूग लागला ती चलतली मोठी बाय आमी म्हणटली काय बरी आहा मोठी आसा हें आहा कित्याक भितरलो टायर भितरलो ट्यूब पंक्चर जाला पवित्र आत्म्याक भितरल्या आत्म्याक जेवण दिवंक ना मागीर चलतली गाडी ही कूड चलतली हे शरीर चलतलें आमचें ना न्हू कितलीय आमी गोड दिसो जर भितरल्या आत्म्याक आमच्या जेवण ना जाल्यार आमी कशीच चलची ना तेका लागून आमी देवाचें उतर दिसपटे जिवितांत जोसिया 1:8 आमकां सारकें सांगता हें सुमतीचें पुस्तक वोटाचेर आसुनी केन्नाय म्हयन्याच्या म्हयन्याक केन्नाय 8 दिसांनी जोसिया 1:8 कितें सांगता पळय हे सुमतीचें पुस्तक केन्ना 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 तुमच्या वोटाचेर आसुनी म्हणटा एक 8 दिसांनी एक म्हयन्यान दिसांनी रात कित्याक ते फुडें सांगता सुमतीचें पुस्तक सदांच तुज्या वोटाचेर आसुनी सगळे बरयलेले आसा ते वेसायेन सांबाळू खातीर दीस आनी रात तिचे नियाळ कर तेन्ना तुजी सगळीं कामां शांती पावतली आनी तुका यश मेळटलें आमकां शांती जाय यश जाय आमच्या कामाचेर आमच्या सगळ्या वावराचेर न्हू जाल्यार आमी कितें करचें पडलें केन्ना केन्ना देवाचें उतर वाचचें पडलें डेली डेली वोटाचेर आमचे आनी दीस आनी रात नियाळ करूंक जाय देवाचें उतर कितें म्हणटा आमकां थोडी म्हणटा कितें देवाचें उतर आमी सगळ्यो गोत एकाच जाग्यार रावून बसोन मागणें करूंक जाय ना आमी त्यो चलता भोंवताना उचारूंक जाय देवाचें उतर रांदतना सुद्दां आमी रांदतना एक मोबायल दवरलो तेजे टॉक आयकता ते नियाळ करता ते उलयता आमचेशी जेन्ना आतां एक ब्रदर वो सिस्टर उलयता तेन्ना देवाचें उतर आमचेशी उलयता तूं अशें प्रगट करूंक जाय फुडें ते उलयता ते तूं नियाळ करूंक जाय दीस आनी रात तेन्नाच तूं शांती तुका जिवितांत तुज्या शांती यश मेळटलें कामाचेर आमी म्हणटा मागण्यांक गेली सांजेच्या सांजे हांव मागण्यांक वयता म्हयन्याचो रिट्रीट अटेंड करता पूण आमच्या जिवितांत शांती ना हा यशूय मेळना कामां धंद्याचेर कित्याक आमी हे देवाचें उतर शिकता ते दिसान वोटाचेर दवरिना वेवसायान घालिना आनी नियाळ करिना आमी शांती जातली घरान आमच्या शांती मेळटली यश मेळटलें कामां धंद्याचेर ना न्हू कित्याक आमी ते देवाचें उतर वोटार दवरूंक ना आनी आमकां शांती जायी ये वचन हमको बोलता है ये पवित्र पुस्तक हमारे रोज ये वोट पे जुबान पे रखना चाहिए और वो वचन बोलता है ना वो हमें काम में दिखाना चाहिए और वो वचन इधर हमें रोज मेडिटेट करना चाहिए और इधर हमने सोचना चाहिए वो वचन क्या बोलता है तभी हमारे जीवन में शांति हम जब कुछ कर रहे हैं ना उसको हमको यश मिलेगा काम में सब काम में
सफलता मिलेगी जब हम ये वचन जुबान पे रखेंगे और वचन कुछ करता है ना वही करेंगे। और वो उस पे वचन कुछ बोलता है वो सोचेंगे दिन और रात को वचन पे बारे में सोचेंगे ना, तभी हमारे जीवन में सफलता मिलेगी। किसी को प्रार्थना कर और किसी के ऊपर एक हाथ रख के नहीं, वो बोला है हाथ रखे, लेकिन जब मैं कुछ काम कर रही पवित्र पुस्तक के बारे में कुछ बोला वैसा ही करेंगे तभी मेरे जीवन में चंगाई सफलता मिलेगी। हमारे अंदर एक मनुष्य है उसको भी खाना चाहिए, जैसा हमारे शरीर को हम लोग खाना देता है ना खाना, वैसा ही हमारे अंदर एक मनुष्य है उसको भी हमने रोज खाना देना चाहिए। वैसा जब हम खाना, ऐसा हमारी बॉडी अभी शरीर अच्छा दिखता है ना, किसी का हम देखता है ना बहुत मोटा होता है वो अच्छा दिखता है, लेकिन उसको चलने को नहीं आता, ये आता है क्योंकि उसका अंदर एक मनुष्य है ना उसको खाना नहीं मिला। जब हम गाड़ी देखते हैं ना, गाड़ी का टायर होता है ना वो बाहर से कितना गट दिखता है ना, अंदर से जब वो खराब हो गया ना गाड़ी नहीं चलती है। जितना टायर वो स्ट्रॉन्ग मजबूत दिखता है लेकिन वो चलता नहीं है। जब तक उसका अंदर का ट्यूब ठीक नहीं करता है तब तक वो गाड़ी नहीं चलेगी। वैसा हमारे अंदर एक मनुष्य है उसको हम खाना नहीं देंगे तो हमारा शरीर भी नहीं चलेगा। वो स्ट्रॉन्ग वो मजबूत है अंदर का, बाद में शरीर भी मजबूत हो रहेगा। शरीर मजबूत है अंदर का ये थोड़ा ताकत नहीं है वो चलेगा नहीं। मालूम पड़ गया? इसलिए वचन बहुत जरूरी है। वचन, ये वचन हमको सफलता मिलेगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा हमें। आके गया कुछ नहीं मिलेगा। सीखना चाहिए। एक बाइबल लेके घर पे, अभी हमको अच्छा है मोबाइल है ना, मोबाइल में सब भाषाओं का प्रवचन चल रहा है। अभी यूट्यूब में देखा तो हिंदी में है, मराठी में है, कन्नड़ा में है, कोंकणी इंग्लिश। आपको कुछ यूट्यूब में जाके देखना है। आपको हिंदी में चाहिए हिंदी में मिलेगा, वो सुनना चाहिए। वही खाना है पवित्र आत्मा का, वही खाना है हमारे। तब जब मैंने यीशु को स्वीकारा था ना, तभी हमको कुछ मोबाइल में नहीं आता था, हमको जाना पड़ता था। बहुत दूर जाते थे हम लोग एक पढ़ने के लिए, लेकिन वो जैसा हमको नहीं मिलता था, पवित्र पुस्तक के बारे में नहीं मिलता था, थोड़ा उनका था, लेकिन हम जाते थे। जब ये बादर सिखाता है ना वो ब्रदर, उसके मुंह से वो जब वचन आ गया ना, मैं बहुत साल से इधर उधर घूम रही थी, कुछ फायदा नहीं हुआ, ऐसा दिखने लगे। वो जब प्रवचन कर रहा था तभी उसके मुंह से वचन आ रहा था, मुझे लग रहा था मैं अभी ही प्रभु यीशु को जानती है। तब से मैंने वचन को ये बाद में किधर भी गया मैं, हम लोग जाते थे सुनने के लिए। अभी कितना अच्छा है, ब्लेस आशीर्वादित हुआ। हम लोग घर बैठ के मोबाइल खोला तो हमको सब मिलता है, पवित्र पुस्तक। अच्छा देखना चाहिए। वचन के बारे में कौन सुनता है ना, वही वचन सुनना चाहिए। वही वचन हमको स्वतंत्र करता है, वही वचन हमको छुटकारा देता है, वही वचन हमको सफलता मिलता है हमारे जीवन में। वही जो पास्टर कोई भी प्रीच कर रहा है ना, वचन के बारे में प्रीच कर रहा है, वही सुनना, वही हमको ताकत देता है, हमारे शरीर में छुटकारा भी देता है। हम लोग पहले कुछ भी देख रहे थे, बाद में हमको मालूम पड़ गया ये वचन ही हमको छुटकारा दे रहा है। वचन ही, कोई मनुष्य नहीं, कोई मनुष्य की बातें हमको स्वतंत्र नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे पवित्र पुस्तक में जो कुछ लिखा है वही हमको स्वतंत्र कर रहा है। तब से हम लोग जब कोई वचन के बारे में सुनाता है ना प्रवचन, उसका ही हम सुनता है, क्योंकि हमको स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि हमको जीवन में सफलता पानी है। मालूम पड़ गया क्यों हमको वचन जरूरी है जीवन में।
इसलिए हमको वचन ही पढ़ना चाहिए. आमकां देवाचें उतर चड गरजेचें. जेन्ना आमकां कळटलें, जेन्ना म्हाका कळ्ळें न्हू, म्हाका देवाचें उतर जायतीं वर्सां जालीं मेवलें. 10 वर्सां खंय आमी अशींच भोंवतालीं देवाचें उतर आयकपाक सारकी. कित्याक हांव एक जॉन्डीस पेशंट आसली आनी ते रोगतान जाल्लें सांगलेलें. आनी तितून हांव जेन्ना सेकंड टायम केरला पोर्टा गेली, म्हाका सांगलें कोण तरी तशें नांव घेवंक नासलें, कोणाचें म्हाजी हाडां फोडटालीं न्हू, कोणाची हाडां फोडटा न्हू तेका ह्या वेळार सुटका मेळटा, जेजू तेका हात लायता. हांवें तें आयकलें आनी हांवें तें सोत मारलें. हांवूच ती जेजू म्हाकाच तुवें हात लायला, म्हाकाच तुवें पेकोणी दिल्या. घरा येवन म्हाका टेस्टींग येवंक ना अशें न्हू, म्हाका भरपूर टेस्टींग येयलें. वखद हाडून दिलें, घे पिया पिया. पांय बीन दुखताले ना, जेजू तुवें म्हाका सांगलाय न्हू हांव बरी जाल्या. आनी तेन्नाच्यान आमी सोदता आतां कोणी म्हाका बरें केलां. ह्या डॉक्टरान सांगलेलें रगतान म्हाजी कमी आसा, बरी जावची ना. हे कोणी म्हाका बरें केलें. हांव खूब प्लेसीचेर, होली प्लेसीचेर खूब भोंवलेली पयलीं. पूण जेन्ना हांव केरळा गेली थंयसरूच म्हाका ही सुटकारा मेळ्ळी. तेन्नाच्यान जेजूचो असो पाटलाव करतालीं, पूण म्हाका भितर अशें सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे कितें जाय न्हू म्हाका तें मेळनासलें. म्हणून धांवतालीं सांजची सकाळची, सगळ्यांक घेवन धांवतालीं, फ्रेंडांक बीन. फ्रेंडांय मागीर देवान खूब जाणांक हात लायिल्ली. तेंचे घोव बीन मागीर म्हाका पळोवनूच घेयनासले. पूण हांव ब्लेस, तेंच्या आवय थोड्यांच्यो येयलें म्हणटाले. पूण हांव तरी तांकां सोडिनासलें, आपयतालें. आमी नायट विजल म्हणनाका, रातची आख्खी रात जेजूंक लाय. पूण बरें हें. पूण जेन्ना ब्रदर जॉन्सनाच्या तोंडानसून जेन्ना देवाचें उतर आयकलें न्हू, तेन्ना न्हू अशें दिसतालें हांव निकतीच जेजूक वखता. कित्याक हें देवाचें उतर वाचलां म्हटल्यार एकूय उतराचें हें गांठ मारूंक नासली. 1 Peter 2:24 वाचतालीं, पूण कोणी हें केलां. लूक 4:18 ते जॉन्सनाच्या ब्रदर जॉन्सनाच्या तोंडान सुद्दां आयकतालें तेन्ना अशें दिसतालें की हांव कांयच नको. मागीर आमी सगळें सोडलें आनी थंयच देवाचें उतरूच आयकूंक लागलीं. सांगता न्हू ब्रदर जॉन्सन येतलो मागीर लॉकडावनार खरें म्हणजे परीक्षा लॉकडावनाचेर जे शिकलेलें न्हू प्रॅक्टिसीक घालपाक लॉकडावनाचेर सारकी प्रॅक्टीस जाली न्हू सगळ्यांची. एवढेन कसलो न्यूज येताले, एवढेन मेले, हे जातलें तें जातलें, अहें करूंक जाय तोहें करूंक जाय, खूब आसतालें न्हू. भिरांत येतालें. पूण देवाचें उतर हें न्हू हे परिस्थितीन भायर सरपाक न्हू आमकां पूण दुसऱ्यांकूय भायर सरपाक भरपूर आदार दिलो. सारकी परीक्षा केन्ना जाता आमची, जेन्ना आमकां तायण्यो येता तेन्ना. आनी तायण्यो आमकां कित्याक येता, दुसरे क्लासीक एग्जाम आमकां कित्याक येता स्कुलान परीक्षा, दुसरे क्लासीन प्रमोशन मेळच्या खातीर न्हू. आमी जेजूक म्हणटा आमकां प्रमोशन दी, पूण तायण्यो नाका जातलें. आमी स्कुलान सांगता सराक म्हाका पास कर, पूण म्हाका एग्जामी नाका. जातलें एग्जामी जाय न्हू गरजेच्यो. आतां आमच्या जिवितान हे तायण्यो येता म्हणजे आमकां कितें करूंक येता, प्रमोशन दिवंक येता न्हू, वयर पास करूंक वयले क्लासीन व्हरपाक. आमी जेजूक म्हणटा तायण्यो नाका रे जेजू, डायरेक्ट प्रमोशन दी जातलें. स्टेप आहा न्हू सगळे हेजे. संवसारी जिवितान बसून कामाक वयता एका एका स्टेपाचेर धरून मागीर फुडें वच. तशेंच देवाच्या राज्यानूय आमकां पयलींच वयर मारलें म्हणून जायना. देवूय आमकां सांगता कितें, ल्हान ल्हान वस्तूंनी तुमी विस्वासी रावा, मागीर देव तुमकां व्हडल्या वस्तूंनी विस्वासी करतलो सांगता न्हू. आमी कितें करता, आमकां पयलींच व्हडल्यो वस्तू दी, धाकट्यो नाका. जातलें घडोवन येतलें. आमी सगळें आमच्या जिवितांत जें कितें येता न्हू, जें कितें आमचे परिस्थितीन आसा ल्हान ल्हान सगळें आमी एक्सपेक्ट करूंक जाय. बोगसणें म्हणजे मोग सगळें आमच्या जिवितांत कितें कितें येता तें आमी येतलेंच आनी तें आमी खुशालकायेन एक्सपेक्ट करूंक जाय. आतां कोणूय आमच्या जिवितांत बरी पास जेजू तेका हांव हेल्प करता जेजू म्हणून. कित्याक आमी आमचे मोगीन चिंतता न्हू, हो कितें करतलो पयशे आनी कितें न्हू. आमी सगळ्यांक एक मदत